namo Jesu Christa. Undia rupale ponascha. Namo namo sudvundara. Sacramentatam karakcha. Sergin sodev tu amka melong kraulai. Sergin sodev tu amka melong kraulai. Dev pon lepon tuve undia cherup ketlai. Dev pon lepon tuve undia cherup ketlai. Undia vainar yeun tu amche kansatai. Undia vainar yeun tu amche kansatai. Amcha mogan burun tuka samarpita. Amcha mogan burun tuka samarpita. Namo namo Jesu Christa. Undia rupale ponascha. Namo namo sudvundara. Sacramentatam karakcha. जिनेचे सुख दुख तुका सांगूंक कायल्या. जिनेचे सुख दुख तुका सांगूंक कायल्या. तुझे तान बुजवून आशेवन हांगा रावल्या. तुझे तान बुजवून आशेवन हांगा रावल्या. ये जेजू ये आमका मेळोंक तू ये जेजू ये आमका मेळोंक तू तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये. तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये. नमो नमो Jesu Christa. Undia rupale ponascha. Namo namo sudvundara. Sacramentatam karakcha. Namo namo Jesu Christa. Undia rupale ponascha. Namo namo sudvundara. Sacramentatam karakcha. Lagi sertaun sumya saktaun tuji godsan. Lagi sertaun sumya saktaun tuji godsan. Tuje sangi raun vistarau jini godsan. Tuje sangi raun vistarau jini godsan. Santu
तुझे दर्शन संतोष दाता आम्ही घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्शान साक्षी तुका आम्ही घेऊन तुझी स्पर्शान नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपाने पोराच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपाने पोराच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा मोगाचनो जेजू समोर आमी आसाव जेजू आमचो हर एकल्याचो मोग करता आमकां हर एकल्याकी राखून व्हरता आमचें तें आसचें बरेंपण आनी उणेंपण जेजू जाणा आसा जेजू सांगता करचिल्लो वेळ कितेंच निर्फळ जायना जो कोण जेजू सरशी भावार्थान आयिल्लीं जो कोण जेजू सरशी बरवशान आयिल्लीं कोणूच निराशी जायनासतना फाटीं वचोंक नात जेजू आमकां हर एकल्यांकी आमच्या वैयक्तीक जिविताक लागून संदेश दिता जेजू आमकां विविध रुपांनी विविध गणितां मुखांत्र विविध व्यक्ती मरिफात आमच्या जिणयेक संदेश दिवनूच आसा आनी आज आमी हांगासर जमल्या जेजूक अर्घां दिवंक जेजून केल्लें बरेंपण नियाळूंक त्याच प्रमाणे जायतीं तेसां वाजडून आमी हांगासर आसा जेजूक आमी थोडो वेळ अर्घां दिवया ताजी स्तुती गावया कित्याक निरंतरी जेजूची आमी स्तुती गावूंक फावो म्हणजे जिणयेंत जायतीं गणितां घडल्यांत बरीं गणितांय घडल्यांत कोडू गणितांय घडल्यांत आमच्या जिवितांत जायते आमी हांसल्या जायतीं संतोशाचीं गणितां घडल्यांत आमी चिंतिनातल्या भशेन जायतीं बरीं गणितां घडूनच आसात त्याच प्रमाणे आमच्या जिणये पयणार जायतीं रडल्या विविध रितींनी आमकां दूख मेळ्ळां विविध रितींनी आमी कश्टल्या आनी ह्या सर्वा मदीं जेजून आमकां सूण घालूं ना जेजू आमचो मोग करता आनी ह्याच बरवशान ह्याच भावार्थान आमी हांगासर आयल्या दरस म्हळें जेजू सांगता करचिल्लो वेळ केदींच निर्फळ जायना खंडीत जावन जेजू आमकां हर एकल्यांकी आशिर्वादांनी भरता तर मोगाचनो आमी त्रिएक देवाक नमान करया देव बाप रचणार आमकां हर एकल्यांक पुतान आपल्या बापाची वळख करून दिल्या त्याच बापाक आराधन करया त्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक आमी आराधन करया त्याच पवित्र आत्म्याक आमकां बादशावी दिवचो आमकां राखून व्हरचो सांबाळून व्हरचो पवित्र आत्मो आमी आराधन करया सांगता गावया ए देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमस्कार करता हे देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमन करता आराधनाने वंदन करू जीवन हे
जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता हे पवित्रत्म्या तूं सर्गींच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. मोगळा जेजू थोडो वेळ तुजे संगता करचीत आसतना आज कितें तूं आमकां संदेश दिताय तूं आमच्या जिवितांत रुथा करूंक आमकां शिकय. आमची हर एकल्याची मोत तूं उजवाडाय. जायतो अंधकार वा काळोख आमचे थंय आसा. तुजे तावन आमी जायते पयस गेल्या. आमची खुशी आमी केल्ली आसा. तुज्या खुशे प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न करिनासतना आमी बेजारान जियेल्या, दिदेसपरान जियेल्या, कश्टाल्या. जेजू तुजे तावन मात्र खरो संतोष आनी समाधान मेळटा म्हणल्यार आमी वळखून घेवंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जियेल्ल्या वेळार कसलेय कश्ट येवं दी ते धैर्यान फूड करूंक आमकां सादी जाता म्हणलें चिंताप आमचे थंय उदन येवंक आमची मोत उसवाडाय. आज कितें आमकां हांगासर तुजे तावन संदेश मेळटा तो आमी मोगान स्विकार करूंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक आमच्या मतीक उजवाड फांकय म्हूण मागता हांव. सर्व आमी बसया. आमची दिश्ट उंड्या रुपयाच्या जेजू समोर आमी दवरया. जेजूक आमी स्तुती गावूंक फावो. आमच्या जिवितांत जायतीं गणितां घडटात. बरीं गणितांय घडटात, कोडू गणितांय घडटात. तरी की हर एका आमच्या संगतीक आमी देवाक स्तुती गावूंक आमी फुडें सरूंक जाय. किर्तनांत आमी वाचता. अध्याय 66 आमकां वाचूंक मेळटा. ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया. देवाक सांगा कितलीं विचित्र तुजी कृत्यां. तुजे व्हड पदवेक लागून तुजे दुस्मान तुजे मुखार सरपडटात. सगळी पृथ्वी तुजें आराधन करता. तुका किर्तनां गायता. तुज्या मानाक किर्तनां गायता. मोगाच्यानो आमी हर एकलीं देवाक स्तुती गावूंक फावो. आमच्या जिणये पयणार आज पर्यंत देवान आमकां राखून व्हेलां, सांबाळून व्हेलां. आमची ते सावां जारी जाल्यात. जावं पुरो आमच्या जिवितांत विविध कश्ट मेळच्या मारिफात देवान आमकां लिसांव दिलां, संदेश दिला, वा आमकां आनीकी धैर्यादीक केलां, वा आमकां सोंसणीकायेन जियोंक आमकां साध्य केलां. म्हणजे जिणये पयणार आमी खालती जावंक आमकां साध्य जालां.
कश्टा मरिफात आमी चडीत जेजूक लागीं सरूंक आमकां साध्य जालां. कितें कर मोगाच्यानो म्हणजे जिवितांत घडच्या हर एका घडितांक आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. जायते फावटी आमी चलवता कश्ट येता आसतना कित्याक असले कश्ट म्हूण आमी जायते फावटी सवालां घालता. पूण कश्ट आयिल्ल्या मरिफात आमी जायते फावटी कालती जाता. आमचे थंय आसलो अहंकार म्हणजे थंय आसलें व्हडपण सगळें उणें जाता, देंवता, आमी ल्हान जाता. आनी ह्या मुखांतर चडीत आमी देवाक लागीं सरता. ते देखून सदांच आमचे जिणये पळयणार गंची सक्कड गडितांक आमी देवाक अर्गां दिवया. आनी ह्या मरिफात सदांच जेजून दिवचो संदेश आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करया. देवाक आमी स्तुती जावन गावया. पांचसांको 50. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडुया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडुया. सौम्यान केल्यांत कितली विचित्रां देखता तुमी ताची विस्मिता. महिमांक आसतात ताची कृत्यां मनाक ताच्या आमी गावया. सौम्यान केल्यांत कितली विचित्रां देखता तुमी ताची विस्मिता. महिमांक आसतात ताची कृत्यां मनाक ताच्या आमी गावया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडुया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडुया. सर्ग संसाताने रचला खाना जेवणान आमकां पसला. वायटा विघ्नांत येदोळ राखला. पिडे शिडेंत ताणें सांबाळला. सर्ग संसार ताणें रचला. खाना जेवणान आमकां पसला. वायटा विघ्नांत येदोळ राखला. पिडेंत चिडेंत ताणें सांबाळला. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडुया. सतानी तीन तो हसला. मोगा माय पासान भरला. सदांच विश्वासी तो उरला. कालतो जावन तो जियेला. सतानी तीन सोसला. मोगा माय पासान भरला. सदांच विश्वास ती उरला. कालतो जावन तो जियेला. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया.
ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडुया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडुया मोगाचनो वडा थाळ्यान आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू 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 होगलाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू प्रणिपा तुका सोम्या जेजू प्रणिपा तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू नमान तुका सोम्या जेजू नमान तुका सोम्या जेजू सरपडता तुका सोम्या जेजू सरपडता तुका सोम्या जेजू आराधन करता तुका सोम्या जेजू आराधन करता तुका सोम्या जेजू ओगळसिता तुका सोम्या जेजू उगोल सितावन तुका सोम्या जेजू तुझे नाव वाकडता तुका सोम्या जेजू तुझे नाव वाकंता तुका सोम्या जेजू तुका सष्टांग नमान करता तुका सोम्या जेजू तुका सष्टांग नमान करता तुका सोम्या जेजू मोगाचनो जेजू आमी सदांच अर्गां दिवंक फावो विशेश जावन फाटल्या म्हयन्यांत जेजून आमकां हर एकल्यांकी राखून व्हेलां सांबाळून व्हेलां फाटल्या म्हयन्यांत जायतें बरें पळोवन आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जालां आमी जाणा आसा फाटल्या म्हयन्यांत एप्रील म्हयन्यांत आमी भाग्यवंत हप्तो संभ्रमलो आनी ह्या वेळार आमी खंडी जावन हर एकल्यांनी बरी रेतीर केल्ली आसा प्राचीत काळार तशेंच सुटावे आमी कुमसार जाल्या भोव अर्थाबर्तीतेन पास्काचें फेस्त आमी हर एकल्यांनी संभ्रमला जेजूचे कश्ट मरण आमी नियाळ केला आनी ह्या मरिफात जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत दिल्लो आसा त्याच प्रमाणे आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जायतीं बरीं घडितां घडल्यांत जावं पुरो आमी चिंतनांतले संगत्यो बऱ्यो संगती खंडी जावन घडल्यात जावं पुरो आमकां कळीत नात खंडी जावन आमकां हर एकल्यांकी बरी भलायकी दिल्या ह्या पासून आमी जेजू खंडी जावन अर्गां दिवंक जाय जर आमी आमकां भलायकी नासली जाल्यार आमचे लागीं कितलेय पयशे आसूं वा कितली आस्त बदीक आसूं ते खंयच्याकी उपकाराना आमकां इल्लेशें लागल्या क्षण आमकां दुखता तरी की देवान आमचे दोळ पर्यंत राखून व्हेलां सांबाळून व्हेलां ते देखून फाटल्या म्हयन्यांत जें कितें आमच्या जिवितांत केलें सकट बऱ्यापणा पसत जेजूक आमी अर्गां दिवया जावं पुरो आमी एकामेकाक बुकसूंक शकल्या कुटुंबांत नासमाधान आसता आसतना जावं पुरो आमी एकामेकाक बुकसूंक शकल्या एकामेकाक आमी राजी जाल्या जावं पुरो आमी जायते पटी सुस्निकाय सांबाळलेली आसा आमच्या जिवितांत विविध गणितां घडटा आसतना वा आमकां राग येता आसतना आमकां कोणा कडेन उलया रागान उलयान बगता आसतना जावं पुरो आमी सुस्निकाय सांबाळल्या ह्या पासत आमी जेजूक अर्गां दिवंक फावो त्याच प्रमाणे आमच्या जिणये पयणार वा आदल्या म्हयन्यांत जावं पुरो आमकां विविध संदर्भ मेळटा आसतना आमी कल्ती जाल्या ल्हानपण आमचें दाखयलां ते देखून आमी जेजूक अर्गां दिवंक फावो आमी सुस्निकाय सांबाळल्या ते देखून हर एका संगतीक बक्षिलां ते देखून असल्या संगतीक आमी जेजूक आमी अर्गां दिवंक फावो कित्याक हें सकट आमचे वरवीं साध्य ना आमी मनीस अस्कत आमी सुकोवन पडटा आमचें तें जायतें उणेंपण आसा तरी की आमी जेजूक लागीं सरलेल्या वेळार जेजूक आमच्या काळजांत जागो दिल्ल्या वेळार हें सकट आमकां साध्य जाता सुकोवन पडचें सहज तरी की एकामेकाक बगसून जियेल्या वेळार एकामेकाक सुस्निकायेन जियेल्या वेळार आमकां खरो संतोश आनी समाधान मेळटा आनी सकट आमकां साथ जाता आमचे जिणये पयणार जेजूक आमच्या जिवितांत जागो दिल्ल्या वेळार देखून खंडी जावन आदल्या म्हयन्यांत भोव अर्थाबतीन हें फेस्त आमी आचरण केलां आनी ह्या मरिफात सकटन जाल्यार थोड्यांनी सयत तरी बक्षिलां सुस्निकाय सांबाळल्या कालतीं जाल्या ते देखून आमी जेजूक अर्गां दिवया आमच्या जिणये पयणार आमकां आमची मोत उजवाड येयल्या खातीर जेजूक आमी अर्गां दिवया जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण जालां
आमच्या घरांत असलेल्या मेस्तांक जायतें बरेंपण जाल्लेलें आसा. ह्या पासून जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमची जावं पुरो मोगाची व्यक्ती भायल्या गांवांत आसात वा हेर खंय खंय आसात आनी देवान तांकां राखून व्हेलां, सांबाळून व्हेलां, तांकां दिसपरतो ग्रास दिला. ह्या पासून जेजूक आमी अर्गां दिवया. ते देखून जें कितें जेजून आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण तें आमी जाणा आसा. हर एकले वैयक्तीक रितीन आमी जाणा आसा. राखून व्हेल्लें, सांबाळून व्हेल्लें, जावं पुरो कितेंय जावं पुरो पावस येवंक वा येनासतना रावल्ल्या मारिफात थोड्यांक बरें जालां वा आयिल्ल्या मारिफात थोड्यांक बरें जाल्लें आसा. थोड्या फावटी पावस येनातल्यार जायतीं कार्यां बऱ्या रितीन जाल्लीं आसात. थोड्या फावटी पावस येवन जायतें बरेंपण जाल्लें आसा. ते देखून हर एकल्या विविध रितींनी देवान बरेंपण केल्लें आसा. ते देखून हांगासर जेजू उंड्या रुपी खरोच हजार आसा. एक घडी आमी दोळे धांपया. आमच्या वैयक्तीक जिणेचेर आमी नदर घालया. फाटल्या म्हयन्यान जावं पुरो, फाटल्या वर्सान जावं पुरो, कितें सकट आमच्या जिवितांत बरेंपण जालां हें सकट आमी एक घडी नियाळ करया आनी जेजूक मौनपणी आमी अर्गां दिवया. सांगता व्हडा थाळ्यान म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू, तुवें म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर्व अजापां पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू, बरें कुटाम तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्या जेजू, बरीं भुरगीं बाळां तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्या जेजू, विविध जाण्यांनी तुवें आमकां नेटयल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्या जेजू, बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमची योजना ते सवान जारी केल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमकां तुवें बक्षिल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमकां सुस्निकायेन जिवंक तुवें साथ केल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमकां कालती जावंक तुवें साथ केल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्या जेजू, राग फारीकपणाची चिंता येता आसतना बगसूंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्या जेजू, एकामेकाच्या मोगान जिवंक आमकां साथ केल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्या जेजू, कुटुंबांत शेजरा वाड्यांत फिरगजेंत एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमचें तें बरें उतर तुवें दिल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमच्या जिणये पिणार एकामेका विशयान बरें उलोवंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमच्या जिणये पिणार जायती बरी करणी सेवा आमी केल्ल्या पासत. अर्गां तुका सोम्या जेजू, मोगाच्यानो जेजून आमच्या मारिफात जायतें बरेंपण केलां. जेजू मात्र अजाप करता आमचेंनी. आमच्या मारिफात जेजू अजाप करता. हेरांच्या जिवितांत आमी अजापां करूंक शकता. फकत अजापां म्हणटा आसतना पिडा गूण जाली म्हणलो अर्थ न्ही. जर अनेकल्याच्या जिवितांत आमी कांय इल्लें ताच्या तोंडांत हांसो दिवंक शकता जाल्यार, अनेकल्याच्या जिवितांत आमी कांय इल्लें बरें करूंक शकता जाल्यार तेंच मोगाच्यानो अजाप. फकत अजाप म्हणटा आसतना आमची ते सावन जारी जाली वा पिडा गूण जाली तें मात्र अजाप न्ही मोगाच्यानो. जर आमच्या जिवितांत आमी हेरांक कांय इल्लें बरें करूंक शकता ताच्या जिवितांत आमी अजाप करूंक शकता. खंडी जावन आमी हर एकल्यांच्या जिवितांत जावं पुरो थोड्यांच्या जिवितांत तरीकी आमी बरेंपण केल्लें आसा. हर एकल्यांनी आमचें तें उणेंपण आसा जाल्यारय आमी थोड्यांच्या जिवितांत म्हणजे कांय तरी इल्लें बरेंपण केलां. सेवा दिल्या, गुटान आमी सेवा दिल्या. त्या देखून हें सकट साथ दी जाला जेजू मारिफात. जेजूक आमच्या जिवितांत जागो दिल्ल्या मारिफात हें सकट आमकां बरेंपण करूंक साथ दी जाला. त्या देखून जेजूक अर्गां दिवन आमी सांगता एक कांतार आमी गावया. पांचंको 82 पेज नंबर 82. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हसिया करून ताची स्तुती. गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हसिया करून ताची स्तुती.
पातक्यांचो मोग ताणे केलो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो पातक्यांचो मोग ताणे केलो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो पातक्या तावून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातका तावून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हसिया करून ताची स्तुती गावया 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 स्तुती गावया 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 स्तुती गावया गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हसिया करून ताची स्तुती पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकाता वेगी पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकाता वेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी स्तुती तो आसा आमचे मुखामुखी गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हसिया करून ताची स्तुती गावया 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 स्तुती गावया 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 स्तुती गावया गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हसिया करून ताची स्तुती शिसांचे पाय ताणे धुल्ले आनी घालते पोराम काशी केले शिसांचे पाय ताणे धुल्ले आनी घालते पोराम काशी केले कालवारी ताणे जय जोडले सर्गींचे राज आमकां जोडून दिले कालवारी ताणे जय जोडले सर्गींचे राज आमकां जोडून दिले गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हसिया करून ताची स्तुती गावया 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 स्तुती गावया 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 स्तुती गावया गीत गा स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हसिया करून ताची स्तुती मोगाचेरो जेजूक आमी अर्गां दिलीं आमच्या जिणये पिणार जेजून केल्ल्या सर्व बरेपणा बसत
जेजून आमच्या जिवितांत बरेंपण केलां खंडीत आमी जाणा आसा, पूण आमच्या जिवितांत कश्टी आयल्यात, आमी रडल्या, आमकां दोळ्यांत दुखां आमच्या दोळ्यांत देंवल्यांत, विविध रितींनी कश्ट आयल्यात, जावं पुरो पेल्या मरिफात, जावं पुरो आमकां अन्याय जाला, जावं पुरो आमकां लुकसाण जालां, जावं पुरो आमचें नांव पाड केलां, जावं पुरो आमकां विविध रितींनी समस्या आयल्यात, विविध संगती वरवीं विविध गणितां मरिफात आमी कश्टाल्या. थोडे फावटी आमी जेजूक सवालां केल्यां, जावं पुरो कित्याक असले कश्ट, हांवें जायतें बरेंपण करना आसा जाल्यार कित्याक म्हाका असले कश्ट, कित्याक हर एक फावटी हांव ना समाधानान जिवन आसा, कित्याक म्हाका असली बेजाराय, संतोश म्हणलो म्हणजे जिवितांत तसं ना म्हणलें बगाप आमकां उदेलां जावं पुरो. पूण उडास दवरया मोगाच्या न्हू, फकत आमच्या जिवितांत जर ते सावां आमच्या चिंतपा प्रमाणे जारी जाल्यार मात्र आमी जेजूक अर्गां दिवची न्ही. बगार जिविताच्या हर एका गणिता मरिफात जेजू आमकां संदेश दिता म्हणलें आमी उडास दवरया. जिवितांत घडची हर एका गणितां आमकां लिसांव दिता, जावं पुरो आमच्या वैयक्तीक जिवितांत घडलेलीं गणितां, जावं पुरो ह्या संवसारांत घडचीं गणितां मरिफात जेजू आमकां विविध रितींनी संदेश दिता. ते देखून आमी जेजूक अर्गां दिवंक जाय. म्हणजे जिवितांत कश्ट येता आसतनाय जेजूक आमी अर्गां दिवंक फावो. जावं पुरो आमकां इल्ले कश्ट भोगतात, कश्ट येता आसतना कशें आमी अर्गां दिवचें, पूण जेजूक आमी अर्गां दिवंक फावो. कित्याक म्हळ्यार कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां समजना, त्या वेळार आमची मोत देदेसपरान आसता, पूण जायतीं वर्सां पाशार जाल्ल्यांत तें जाल्लें बऱ्याक म्हणलें आमकां मागीर समजता. कश्ट येता आसतना आमकां तें फूड करूंक थोड्या फावटी आमकां कश्ट जाता जावं पुरो, पूण ते सगळे कश्ट पाशार जाल्ल्या उपरांत फाटीं पळयत आसतना जाल्लें बऱ्याक म्हणलें जायते फावटी आमकां कितें म्हणटात आमच्या जिवितांत उजवाड फंकला आमकां. जावं पुरो कश्ट येता आसतना आमकां कालतीं जाल्या, आमचे थंय आसलो अहंकार, आमचे थंय आसलो हट तो उणो जावंक पावला. जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येतात आमी रडटा, आमी आमकांच कालती जाता. थोड्या वेळाक आमी हट दाखोवंक पुरो, थोड्या वेळाक आमी अहंकार दाखोवंक पुरो, पूण तो शाश्वत न्ही. पूण चडीत कश्ट येता आसतना आमी पुडल्या वेळार कोणूच आमकां आदार दिना भोगता आसतना आनी ह्या वेळार आमी जेजू सरशीं आयल्या. कश्ट येता आसतना आमी जेजूक चड लागीं सरल्या, कश्ट येता आसतना आमी चड कालती जाल्या, कश्ट येता आसतना आमकां आनीक चड सोंसणीक जावंक जेजून आमकां शिकयल्लें आसा. आनी मुख्य जिवितांत येवचे कश्ट धैर्यान फूड करूंक जेजून आमकां आदार दिल्लो आसा. त्या देखून आमी जेजूक अर्गां दिवचें. त्या देखून दोळस म्हळें कश्ट येता आसतना आमकां जावं पुरो इल्ले कश्ट जातात ते फूड करूंक, पूण जायतीं वर्सां पाशार जाता आसतना हें सकड म्हज्या जिवितांत जाल्लें सकड बऱ्याक म्हणलें मागीर आमकां समजता, तवळ समजोवचें ना. कशें घाई पडल्या वेळार ताजी दूख चड आसता, पूण दीस वेता 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 गाई सुकता, दूख उणी 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 जावन येता. त्याच प्रमाणे आमच्या जिणये पळयणार एकच फावटी कश्ट येता आसतना आमकां थंय दूख चड आसता, पूण दीस वेता 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 तें उणें 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 जावनूच येता. तरी की ह्या मरिफात आमी जायतें शिकल्या, आमी सोंसणीक जाल्या जावं पुरो, आमी कालतीं जाल्या जावं पुरो, वा कश्टा मरिफात आमकां जाल्ल्या अन्याय मरिफात कितेंय आमकां संदेश मेळ्ळा. जेजू मरिफात आमकां हर एका गणितान जावची कोडू गणिता मरिफात जेजू आमकां संदेश दिता. ते देखून एक घडीभर आमी परत दोळे धांपया. आमच्या जिवितांत कसलीं कोडू गणितां घडल्यांत, कोणें आमकां दुखयलां, कोणें आमकां रडयलां, कसलीं संगत्यो वा कसलीं गणितां आमकां आनीकी कश्टार घालना आसात. आनी ह्या कश्टा मरिफात कांय इल्लें लिसांव म्हाका मेळ्ळां गी, ह्या कश्टा मरिफात हांव कांय तरी इल्लो खालतो जालां गी, ह्या कश्टा मरिफात म्हाका आनीकी सोंसणीक जावंक जेजून एक आदार दिला म्हळ्यार चिंता म्हाका आयलां गी, ह्या कश्टा मरिफात हांव हेरां कडेन आनीकी चड मोगान जिवंक म्हाका साद जालां गी, ह्या कश्टा मरिफात हांव चड जेजूक लागीं सरूंक म्हाका साद जालां गी. आमी एक घडीभर दोळे धांपया आनी आमच्याच जिविताचेर ह्या सर कश्टां खातीर दिल्ल्या कश्टां खातीर आमी जेजूक अर्गां दिवया.
ह्या मरिफात हांव अशें जालां ह्या कस्टमरीफात हांव खालतो जावंक म्हाका साथ जालां जेजू ह्या कस्टमरीफात हांव आनीक तुजे संगत चड लागीं सरून म्हाका साथ जालां जेजू ह्या कस्टमरीफात हांव एकामेका भुगसूंक म्हाका साथ जालां जेजू कसलो संदेश म्हाका मेळ्ळा एक घडी बरो आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर आमी नदर घालून जेजूक मावूनपणी आमी अर्गां दिवया. जिणेंत आयिल्ल्या सर्व कश्टा मारिफात हांव आनीक चड धैर्यादीक जालां जावं पुरो जिणेंत हांवें कश्टां फूड केल्ल्या मारिफात हेरांचे कश्ट समजोवंक म्हाका साध्य जालां हेरांच्या जिवितांत हांव तांकां गरज सांगपाक म्हाका साध्य जालां कित्याक म्हज्याय जिवितांत कश्ट आयल्यात ह्या देखून आमी जेजूक अर्गां दिवया मोगाच्यान जर कश्टच नासले हांव हेरांच्या जिविताचे कश्ट समजोवंक म्हाका साध्य जाता ना देखून म्हज्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या मारिफात हेरांच्या जिवितांत हांव तांकां आदार दिवंक म्हाका साध्य जालां जाल्यार जेजूक आमी अर्गां दिवया. जेजून केल्लें बरेंपण आमी नियाळ्ळें खंडी जावन जेजून आमच्या जिवितांत घडलेल्या कोडू गणितांक आमी जेजूक आमी अर्गां दिलीं परत आमी सकड स्तुती गावून एकांतारा मारिफात जेजूक आमी अर्गां दिवया सर आमी उबी रावया. पांचसंको 70 पेज नंबर 70. स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा येसू देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನೆನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮುದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. सर आमी बसया आमचे दिश्ट उंड्या रुपी आसच्या जेजू समोर आमी दवरया. मोगाच्यान जेजूक आमी अर्गां दिलीं येदोळ पर्यंत जावं पुरो बरी घडी तांक पासत
कोडू घडिता बसोत निरंतरी आमी जेजूक अर्गां दिवंक फावो ह्या वेळार आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर आमी नदर घालया खंयसर आमी सुकोवन पडल्या जेजू विरोध गेल्या पेल्या विरोध गेल्या इकडे बर आमी नदर घालया आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कसलें उणेंपण आमचें थंय आसा कसली अस्कतकाय आमचेर आसा आमी ओडोडलीं वायट करचें ना पूण आमच्या ल्हानशा कर्तुवा मारिफात ल्हानशा वायट कर्तुवा मारिफात आमी पेल्याक दुखयलां जावं बरो पेल्याच्या जिवितांत आमी दुखां हाडल्यांत एक घडी बरो आमी नियाळ करया आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या उतरांनी आमी कोणाक दुखयलां आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा वाड्यान फिरगेजेन जियेत आसतना घरांत पती पत्नी मदें भुरग्यां मदें मालगड्यां मदें आज आमचो संबंद कसो आसा आज म्हणजे थंय कांय इल्लें सोंसणीकाय आसा गी वा कांय इल्लें चडुणें करता आसतना हांव कठीण रागार जाता गी वा रागार म्हाका जाय जाल्ल्या भशेन हांव उलयतां गी एक घडी बरें आमी नियाळ करया आज म्हज्या तोंडांत कसलीं उतरां येतात मोगाचीं उतरां वा वायट उतरां एकच फावटी हांव रागार जाता वा रागार जाता आसतना हांव म्हज्या तोंडांत कसलीं उतरां येतात हांव सक्कड आराधन करतां देवाक स्तुती गायतां आनी ह्याच तोंडांत हांव कितें वायट उलयतां एक घडी बरें आमी नियाळ करया त्याच प्रमाणे आमी पेल्याच्या कितलें आमी वायट केलां आमच्या उतरां मारिफात कितल्या जाणां आमी दुखयलां कितल्या जाणांचें आमी नांव पाड केलां कितल्या जाणांची आमी जडती गेल्या तो तसो वा ती तशी आनी एकल्याचे अवगूण आमी पेल्याक व्हडल्यान आमी गाजयलां गी आनी ह्या मारिफात हांव संतोश बरी जालो गी पेल्याचे अवगूण हेरांक सांगिल्ल्या मारिफात आमी कितें जोडलें हेरांची अस्कत हांवें हेरांक पेल्याक सांगिल्ल्या मारिफात हांवें कितें जोडलें एक घडी बरें आमी नियाळ करया आमच्या उतरांनी आमी कितलें आमी हेरांक दुखयता घरांत शेजारा वाड्यांत जियेत आसतना कितल्या आमच्या उतरांनी कांय इल्ले सुस्तीकाय आमी सांबाळल्या गी वा आमी कालतीं जाल्या कितलो स्वार्थ आमचे थंय आसा कितले मोसोर आमचे थंय आसा म्हणजे थंय फारीकपणाची चिंतपा आसात गी म्हाका आणे वा तिणें दुखयलां तें देखून तिका हांव बूत शिकयतां वा ताका हांव बूत शिकयतां असले चिंतपान हांव जियोन आसा गी पेल्याक बूत शिकोवंक हांव जियोंक नासा गी आनी की म्हज्या जिवितांत फारीकपणाची चिंतपा आसात गी जायते फावटी आमी मागणें करता आमच्या बापा मागण्यान आमचे सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशी आमची पातकां बक्षी कितलेशे फावटी आमी मागणें केलां हें पूण म्हज्या जिवितांत पेल्यांनी अन्याय करता आसतना तांकां हांव बक्षूंक शकलां गी वा हांवें कितल्या जाणांक अन्याय केला इकडे पण नियाळ करया कसली वायट सवय म्हणजे थंय आसात आमाल पिणक हांव लब्ध जालां गी वा वायट चिंतपांनी हांव भरलां गी वायट इश्टागात म्हाका आज आसा गी संबंद म्हजो कसो आसा पेल्या थंय हांव एकसुर आसतना वैयक्तीक आसतना म्हजी चिंतनां कसलीं म्हज्यो करण्यो कसल्यो एक घडीभर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया आमी हर एकली मागणें करता आराधन करता सक्कड कर्ण निमाणें फाटी वता आसतना हांव मनीस तसोच तुगी हांव असोच हांव बदलाना म्हाका कोणीय बदलोवंक जायना हांव असोच जियेतां कोणीय येवं दी कितेंय करून दी हांव तसोच तस जाल्यार रागान फारीकपणाच्या चिंतपान हांव जियोन आसा गी थोड्यांनी सांगचें आसा देव सकल देव आयल्यार हांव कोणाक बक्षिना म्हणून तितल्या हठान जर हांव जियोन आसा गी आज म्हजे थंय कसली चिंतनां आसात कसल्यो करण्यो म्हजे थंय वायट उणेंपण आसा बैल्यान हांव बरो दिसता वा बैल्यान हांव सक्काळच्यान बरेंच सांगता फाटल्यान हांव तांची कोडी काडटां तसलें उणेंपण म्हजे थंय आसा गी दुस्मान कांय दवरून हांव जियोन आसा गी विविध रितींनी आमी हर एकलीं चुकोवन पडटा तें सहज मनशा सैबाचें तरी की सर आमी दोळे दामप्या परत आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर आमी नदर घालया आमी हर एकलीं चुकोवन पडल्या वय पूण त्याच
चिंतपान आमी जियोवचें न्ही. वेंचीक पुताच्या ओपारेन आमी जाणा आसा कितलेशे बडी ती ओपार आयकल्या. तो दुसरो पूत काळोखान अंधकारान जियेल्लो, पूण जेन्ना ताच्या जिवितान उजवाड फांकलो तो बदललो. नवें जावन ताचें तें आयलें. तो परत आपल्या बापाय सरशी फाटीं गेलो. पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा साऊल क्रिस्तांवांक दग दितालो, कश्ट दितालो, पूण जेन्ना ताच्या जिवितान उजवाड फांकलो वगेस बसोंक ना. जेजू खातीर तो जीव दिवंक शकलो. जाक्के वचें घडीत आमी जाणा आसा. रुमडीच्या रुखार तो सोडलो. ताचें पयलें जिवीत अंधकारान भरल्लें. जायते जाणांक ताणें अन्याय केल्ले, लुकसाणान ताणें पयशे गेल्ले. पूण जेन्ना ताच्या जिवितान जेजू आयलो, जेजूक ताणें ताच्या काळजान ताच्या घरान ताणें स्वागत दिलो. मात्र न्ही, जो कोणाक हांवें अन्याय केला, लुकसाण केला, तांकां 4 वंट्यांनी हांव फाटीं येता म्हणालो. आज हांव फाटीं वता आसतना जें कितें पयलो आसलो तसोच हांव फाटीं वेतांगी वा कांय म्हजें तें इल्लें बरेंपण घडटा. वय म्हजें तावनी सुखी घडल्यात म्हणलें एक खालतेपण म्हजें तें आसा गी. जायते फावटी आमी सुखी करूनी तेंच सारकें म्हूण आमी गाजयता. जायते फावटी आमच्या जिवितान जायते सुखी आमी करता, पूण हेरां कडेन सांगता आसतना तेंच सामा, तेंच सारकें, तेंच सत म्हणून आमी वाजयता. असलें चिंतपान आमी जियेल्या गे, असलें मनोभावान आमी जियोन आसा गी. सर आमी दोळे धांपया. कसलें उणेंपण, कसलें अस्कत काय आज आमचेर आसा. इकडे नियाळ करया. जेजू लागचीं आमी भोगसाणें मागया. सर्व उबे रावन गावया बोगोस सोमया पातकां मुची बोगोस. बोगोस सोमया पातकां मुची बोगोस सोमया पातकां मुची बोगोस. काकूल मुची करी देवा अगनी काकुलती अपराध मुझे कासर पुसो मुझे पावबीर मोती. बोगोस सोमया पातकां मुची बोगोस. बोगोस सोमया पातकां मुची बोगोस. गुन्यांव म्हजो धुवन काड सोमया करतुनी तळ म्हाका. अपराध म्हजे हांव वळखता, पातक म्हजे रडटा. बोगोस सोमया पातकां मुची बोगोस. बोगोस सोमया पातकां मुची बोगोस. मोगाचनो देवाचें उतर आमी आतां आयकुया. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 30 वळू 21 तावन 25 पर्यंत. तूं तुकास खंतीचे आधीन करिनाका. चिंता करून तुकास वळवळायनाका. काळजाचो संतोश मनशाचें जिवीत, आनंद ताचें आवक वाडयता. सुशेग घे, तुज्या काळजाक बुजवण दी. तुजी खंत तुजे तावन पयस कर. कित्याक खंतीन जायत्यांचो जीव काडला आनी कोणाकच ती उपकाराक पडना. मोसोर आनी राग आवक मोटवे करतात. खंत मनशाक आकाळी मातारो करता. संतोष भरीत काळजाच्या मनशाक जेवण खाण रुचता.
आनी ताणें केल्लें तें ताच्या आंगाक लागता. देवाचें उतर हें देवाचें उतर. सर आमी बसया. ह्या उतराचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करया. मोगाच्यानो आमकां खंत म्हणल्यार आसा गी ना. आसा गी ना. आसा. खंत बरी गी पाड. बरी गी पाड. पाड म्हणटात. कोण बरी म्हणटात? खंत बरी न्ही गी तर. थोड्या म्हणटा खंत बरीच. कित्याक म्हळ्यार चिंतया घरांत भुरगो आसा, विद्यार्थी आसा, ताका खंत नासली जाल्यार परिक्षेची तो शिकना. ताका कांयच खंत ना. चिंतया कुटुंबाची एकल्याक जबाबदारी ना जाल्यार, इल्ली खंत ना जाल्यार थंयसर कांय बरेंपण घडना. खंत थोड्या मट्टाक बरीच. कित्याक त्या मरिफात आमी कांय इल्लें गंभीर आसता वा जबाबदारी बरीत आमी आसता. पूण हांगासर सांगलां चिंता करून तुका वळवळय नाका. आज आमची खंत कसली ती आमी थोडो वेळ आमी नियाळ करया. आज हांव आनी तुमी संतोश बरीत आसांव गी वा आनीक खंतीनच आसांव. आनी कसली आमची खंत. आनी ती खंत कांय इल्लें आमकां बरें करूंक शकता गी. हांवें खंत केल्ल्या मारिफात कांय इल्लें बरेंपण जाता गी वा म्हजी भलायकी बिगडटा गी. नियाळ करया. थोड्यांनी खंत करची. कित्याक म्हळ्यार म्हाका त्या शेजारच्यान अशें म्हळें, तिणें म्हाका तशें म्हळें, ताणें म्हाका अशें म्हळें, तो कोण म्हाका सांगूंक, ती कोण म्हाका सांगूंक. जिणीभर तांतू सुलोळचें. खंतीन 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 मरचें. ही खंत बरी गी. बरी गी पाड. कट सांगा. ही खंत पाड. जायती जाणां आमची भलायकी आमी बिगाडता इतल्याच कारणा खातीर. जावं पुरो घरांत कांय थोडें कांय इल्लें सोडून घडटा. थोडे बडी एकलो व्यक्ती राग येता आसतना इल्लो उलयता. नेम सांगिना. राग येता आसतना थोड्याच्या व्यक्तीच्या उतरांत थोडीं वायट उतरां येतात. नेम सांगिना. पूण तो सांगुल्लो व्यक्ती सांगून मुग्ध जाता. पूण आयकल्लो व्यक्ती जिणीभर तेंत काणून बसता. आयकल्लो व्यक्ती काण गेल्लो व्यक्ती तेंच काणून बसता. ते देखून तसली खंत बरी न्ही. ते देखून जेजू म्हणटा सुशेग घे, तुज्या काळजाक बुजवण दी, तुजे खंत तुजे तोंड पयस कर. आनी मुंदार म्हणटा कित्याक खंतीन जायत्यांचो जीव काडला. खंतीन जायत्यांचो जीव काडला. आमी कुडींत मरची ना खंत आयिल्ल्या वरवीं, पूण मानसीक रितीन आमी कर्ग घाता. आमकांच आमी कर्ग घाता. आमचीच भलायकी आमी पाड करता. मोगाच्यानो एक उडास दवरिजे. खंत केल्ल्या वरवीं, गरजे भायर खंत केल्ल्या वरवीं कांयच बरेंपण जायना. आमच्या जिवितांत आमी संतोश बरीत आसूंक शिका जाय. जायते बडी आमी शिकना. आमी जिणीभर कश्टोवचें 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 मागीर निमाणें मरचें. जिवितांत कसलीं गणितां घडोवन दी आमी संतोशान आसूंक शिका जाय. आनी तो संतोश हेरांत तोंड मेळना, व्यक्ती तोंड मेळना, ते हांवें सोदून काडीच. हरी एकले आमी हरी एकले म्हाकाय धरना. कसलोय तो संतोश आमी पेल्या तोंड एक्सपेक्ट करचें न्ही. तो म्हजो मोग करिना, तो म्हजे कडेन मोगान उलयना, वा ती म्हजे कडेन मोगान उलयना, तो म्हजे कडेन मोगान उलयना, तो हांवें सांगलें बरें आयकना. तातूंच आमी जियेता शिवाय हांवें म्हाकाच कशें संतोश बरी दवरचें तें हांवें शिकाचें. जिवितांत कसलीं गणितां घडोवन दी, कसलेय कश्ट येवंक दी, पूण हांव म्हज्या जिवितांत
म्हाकाच हांवें कशें संतोश भरीत हांवें दवरचें तें आमी शिकाचें. आनी हो संतोश पयश्या वरवीं मेळना वा ग्रेस्तकाये वरवीं मेळना वा बुदवंत शिकपा वरवीं शिकिल्ल्या वरवीं मेळना. बगार जेन्ना हांव म्हाका कालतें करता, जेन्ना हांव सोंसणीकाय सांबाळटा, जेन्ना हांव भुक्षितां, ह्या वेळार हांव संतोश भरीत आसूंक शकता. ग्रेस्तकाय संतोश दिवंक शकना, पयशे संतोश दिवंक शकना, वा म्हजे थंय जायते जणवाय आसा, बुदवंत काय आसा, वा म्हजें राज हांवेंच सारको म्हणलें चिंताप म्हाका संतोश दिवंक शकना. तर कितें संतोश दिवंक शकता? जर हांव म्हाकाच कालतें करता, म्हणजे म्हज्या जिवितांत थोडी गडीत येता आसतना हांव कालतो जाता जाल्यार थंयसर खरो संतोश मेळटा. जर म्हज्या जिवितांत विविध गणितां करता आसतना हांव इल्लें सोंसणीकाय सांबाळटां वा इल्लें मौनपण सांबाळटां जाल्यार थंय खरो संतोश समाधान मेळटा. चिंतया, घरांत कांय इल्लें सोडून उलयतात, उलोवण जाता जाता आसतना आनी एकलो उलयता जाल्यार तें चड चड जाता. बदलाक इल्ली सोंसणीकाय सांबाळ, मौनपण सांबाळल्यार कांयच जायना. एकलो उलोवन 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 वता, मागीर वगत रावता. तें देखून असले संगती जर आमी शिकता, सोंसणीकाय, मौनपण वा भोगसाणें ही म्हाकाच बरें जाता, म्हाकाच बरें करता. हांव जर भोगसूंक शकता जाल्यार जावं पुरो कोणें म्हाका कितेंय म्हळां तें म्हणल्या क्षण हांव तसो न्ही वा तशी जायना. पूण थोडे फावटी आमी जर काण गेलें जाल्यार, आमच्या मतीन आमी काण गेलें जाल्यार ते वेळा आमी कश्टाता. कोणीय कितें सांगल्या क्षण तें हांवें म्हज्या मतीन काण गेलें जाल्यार हांव कश्टाता. हांव काण घेना जाल्यार म्हाका कांयच घडना. कोण कितेंय म्हणून दी, तो ताच्या चिंतपा प्रमाणे म्हणटा वा ती तिच्या चिंतपा प्रमाणे म्हणटा म्हणून हांवें त्या मनोभावान हांवें काण गेलें जाल्यार हांव संतोश भरीत आसूंक शकता. ते देखून उडास तरेचे म्हाका भावानो आनी भयणीनो, जायते फावटी आमची राज जावां काम करूंक शकना. एक हांव ह्या जाग जावन म्हाका आतां जायतो अनुभव जाल्लो आसा, वा तुमकां खंडी जावन अनुभव आसा जिविताचो. थोडे फावटी हांव 100% रायट आसा जाल्यार, 100% हांव तूं सारको जाल्यार थोडे फावटी आमी दोळे धांपीचे. थोडे फावटी आमी दोळे धांपीचे. कित्याक त्या वेळार त्या व्यक्तीक वा आनी एका व्यक्तीक हांव सारको म्हूण सांगूंक गेल्यार ताका समजना वा तिका समजना. हेगी आमचे राज हांव जायते फावटी काम करना त्या घडये त्या वेळाक, ताच्या बदलाक मौनपण वा दोळे धांपल्यार कितें जाता? बरेंपण जाता, जायतें बरेंपण जाता. ना हांव सारको आसा, एंत सारकें एंत सामा म्हणून सांगून हांव वाद विवाद करूंक घेता जाल्यार थंयसर कितें जाता? चड आनी चड झगडें जाता. सांग पुरो तूं सारको वा तूं सारकी, 100% तूं सारको, 100% आनी एकलो व्यक्ती रॉंग जालो जाल्यार वा तोच ताजे तांव चुकी जाल्या जाल्यार थोड्या फावटी आमी दोळे धांपल्या वरवीं म्हळ्यार आमी ओगेच रावल्ल्या वरवीं जायतें बरेंपण जाता. मात्र न्ही, खरो संतोश आमी जोडूंक शकता. जर आमी राज हांव वापरना, वाद विवाद करूंक वता जाल्यार कोणाची भलायकी आमी बिगडता, आमची भलायकी आमी पाड करता, आमचें समाधान आमी होगडायता. कित्याक मुखलो व्यक्ती आमकां आनीक उलयता, तो ताजेन तो वाद विवाद दिता, जाल्यार आमकां आनीक आमचें समाधान आमी होगडायता. देखून थंयसर आमकां आयच्या वाचपान थंयसर आयकूंक मेळ्ळें, देखून कंतीन जायत्यांचो जीव काडला आनी ती कोणाकच ती उपकारा पडना. कंतीन जायत्यांचो जीव काडला आनी कोणाकच ती उपकारा पडना. ते देखून आमचेच वैयक्तीक जिविताचेर आमी नदर घालया. आज हांव संतोश भरीत आसा गी. खरो संतोश म्हणजे थंय आसा गी. कंत नाम सांगिना, कंत आसात. जेजूनच म्हणलें आसा, जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 16 आमकां वाचूंक मेळटा, वळ 33 आमकां वाचूंक मेळटा. तुमकां ह्या संवसारांत कंत बेजाराय आसतलीच, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. तुमी जैतूर जेजून सांगलां. कंत नाम सांगिना. फादर तुमकां हांगासर सांगूंक चलीस म्हूण तुमी सांगचे नाका. कंत सगळ्यांक आसात, ह्या जागाक आसा. तुमकां हर एकल्यांक
कंत म्हणली आसा पूण तांतूच जी येवचें तें सारकें न्ही. बगार हांवें कशें संतोश भरीत आशेत म्हज्या जिवितांत जायत्यो कश्ट येतात, जायत्यो कंती आसात, जायतीं दुखां हांवें गळयल्यात. त्या सर्व मदें हांवें संतोशान आनी समाधानान जियोंक शिकात जाय. जर हांव संतोशान समाधानान जियोंक शकना जाल्यार म्हजी कंतच म्हजी कितें म्हणटात जीव काडटा. स्पश्ट सांगलां कित्याक कंतीनच जायत्यांचो जीव काडलो. कुडींत आमी मरण पावची ना पूण मानसीक रितीन आमी निरंतरी कश्ट केल्या, निरंतरी कश्ट केल्या. देखून थोड्या फावटी आमी पळय जायते जाण डॉक्टरा कडेन वतात, टॅबलेटां हाडूं आनी कितें टेन्शन. बगलाक हांवें संतोशान आनी समाधानान आसूंक आमी शिकात जाय. राटवळ सट्टांक आसा पूण राटवळी मदीं थोडो वेळ कांय तरी दिसाक वा संजेचें समाधानान जियोंक शीक. जायत्यो संगती विसरोंक पळय, थोड्यो संगती तरी विसरोंक पळय. हांव एक याजक जावन न्ही सगळो दीस काम आसा, राटावळ आसा, नेम सांगिना पूण सांजेचें जाता आसतना म्हाका म्हजोच म्हणलो वेळ जाय जाय इल्लो, म्हाका म्हजोच म्हणलो एक संतोश समाधान जाय जाय. तें देखून हांव सगळें विसरतां. फाल्यां काम आसा नेम सांगिना, फाल्यां राटावळ आसा वय पूण तेंत चिंतून बसल्यार म्हजी भलायकी हांव पाड करून घेता पळय गी. तें देखून जायते फावटी थोड्यो वेळ पडी हांवें सकट संगती विसरोवन हांवें म्हजो संतोश समाधानान जियोंक पळयचो. आनी तो संतोश खंय थावन मेळटा, खंडीत जावन जेजू थावन मेळटा. तें देखून उडास दवरया मोगाच्यो न्हू कसल्यो संगती आज म्हाका खंत दिवंक शकल्यात. म्हणून दसून आमी आयकता मोसोर आनी राग आवक मोटवे करतात. मोसोर आनी राग आवक मोटवे करतात. आज कोण आहा थंय म्हाका मोसोर जाता, कोण आहा थंय आमकां सदांच मोसोर जावचो, कोण आहा थंय जावचो, थोडा वत मोसोर आमकां कोण आहा थंय जावचो, कोण आहा थंय सदां अंदाज गोत्तुना म्हूण गोत्तुना तरी करनाका सगळ्यांक वता. मोसोर कोणा कडेन जावचो आमकां चड आं आमच्या मोगाच्या व्यक्ती लागीं न्ही गे. आमच्या कुटुंबांत कोण एकलो वयर येता आसतना वा कुटुंबांत कांय बरें म्हणत आसतना तांच्या कडेन आमकां चड मोसोर जावचो. वा शेजार असो व्यक्ती इल्लो वयर येता आसतना वा वाड्यांत एकलो व्यक्ती वयर येता आसतना फिरकेन एकलो आमकां कोण मोगाचो व्यक्ती आसा पळय ताका कांय बरें जाता आसतना आमकां बरें खुशी जाता गे. काल म्हज्या पुताक वा म्हज्या धुवेक बरें जाता आसतना म्हाका खुशी जाता. म्हज्या भावाच्या पुताक वा म्हज्या भयणीच्या पुताक कांय इल्लो वयर येता म्हणटा म्हाका खुशी जाता गे. जाता गे जायना, जाल्यार बरें, जाल्यार बरें. पूण जायते फावटी भायर आमी आसता खुशी दाखयता पूण भितरल्या भितर जळटा जळटा. चिंत्या म्हजो पूत वा म्हजी धूव एक हंताक पावोंक ना, म्हज्या भावाचो वा म्हज्या भयणीचो भुरगीं बऱ्या हंताक पावलीं जाल्यार म्हाका खुशी जाता गे. सांगा कट सांगा, जायना, सामान्य मनशां जायना न्ही गे. आं हांगा कितें सांगलां मोसोर आनी राग आवक मोटवे करतात. देखून आमी एक उडास दवरचें. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवाची एक योजन म्हणलें आसा. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवाची एक योजन म्हणलें आसा. तें देखून आनी एकलो व्यक्ती वयर येता आसतना आमी मोसोर पावल्यान कांय आमकां बरेंपण जायना, आमकां कांय बरेंपण जायना. आमी मोसरांतूच जळटा, आमचीच भलायकी आमी पाड करता. पूण उडास दवरचें हर एकल्याच्या जिवितांत देवाचें एक योजन म्हणलें आसा. तें आमी समजूंक प्रयत्न केल्यार आमी कोणातय मोसोर पावना. कोणी एकलो वयर वचून दी वा सकयल वचून दी, हर एकल्याच्या जिवितांत देवाची एक योजन आसा आनी त्याच योजना प्रमाणे आमचें जिवीत वता. देखून आमी मोसोर केल्ल्यांत वा राग दवरल्यांत आमचेंच आवक आमी उणें करता. जर आमचे थंय फारीकपणाची चिंतनां आसात ना म्हाका जावंकूच जायना, म्हाका
त्या व्यक्ती लागीं उलयल्यार जावंकूच जायना ताका बोगसूंक म्हाका साथ दितना तितले अन्याय ताणें म्हज्या कुटुंबाक केला तितलो अन्याय ताणें म्हाका वैयक्तीक जावन केला तितलो अन्याय लुकसाण ताणें म्हाका केला त्या देखून म्हाका बिलकूल बोगसूंक जायना पाद्रा भिवंदी बिसाय भिवंदी आनी कोण येवन हांव बोगशिना म्हणटा तशेंच म्हणटा आतां हर एकल्याच्या घरांनी कुरीस वेत्या तुमी जाणा आसात वैगी थोड्या फावटी शेजार कुरीस वचूंक आयकनात व्हरूंक आयकनात कुरीस कित्याक संबंद बरो ना कुरीस व्हरूंक नाका जेजूक दिवंक नाका तितल्या हटान आसचीं आसात तितल्या हटान आसचीं आसात ते देखून मोगाळ भावा भयणीनो अशें सर केल्ल्या मारिफात आमचे थंय खरो संतोश ना थोडे फावटी आमी पळयता भायर घट्ट आसतात गांवांत आसतात कोलो आसो तोंडार आसो पूण भितरल्यान कश्ट जाता भितरल्यान कश्ट जाता सर आमी दोळे धांपया सर आमी दोळे धांपया आनी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया हांव खऱ्या संतोश आनी समाधानांत आसां आज कसली खंत म्हजें संतोश आनी समाधान म्हजे तोंड पयस करना आसा आनी ही खंत म्हाका कांयपणी बरेंपण करता गी वा ही खंत म्हजी भलायकी पाड करना आसा जावं पुरो म्हाका जायत्यांनी दुख येयलां अन्याय केला जावं पुरो पूण तेन्ना हांव चिंतून 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 हांव करक घेवन आसा गी थोड्यांक भुरग्यांक शिक्षणांत म्हणली खंत वा कुटुंबांत समस्या म्हणली खंत आर्थीक रितीन कश्ट जातात वा पती पियोवण्या वरवीं पतीन कश्ट जाता वा पती जायते बडी पतिणेच्या उलोवण्या वरवीं कश्ट जाता हर एकली विविध रितीन जायते आमी हर एकली विविध रितीन खंतीन आसां पूण हीच खंतीन जियेल्या वरवीं आमी संतोशान जियोंक सोकोंक ना देव आमकां खंतीन जियोंक आशेना बगार संतोशान जियोंक आशेता त्या देखून जेजून म्हणलें आसा येया तुमी समेस्त म्हजे सरशीं वजन वा वयतल्यानो कश्ट तेल्यानो हांव तुमकां विश्व दितालो म्हजे तावन तुमी शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आज कसली खंत आज म्हजे थंय आसा सकड आमी नियाळ करया आनी ह्या खंती मारिफात कांय तरी म्हाका बरेंपण जाल्लें आसा वाचपांत आमी आयकलें खंतीन जायत्यांचो जीव काडला खंतीन जायत्यांचो जीव काडला आज मानसीक रितीन आमी हर एकलीं कश्टोन आसा कित्याक म्हजे थंय संतोश ना हांव संतोश म्हज्या पेल्यात हांव वा संगतीत हांव नांवां शेतां फुडें आसतोवया म्हजो संतोश हांवें जोडी जय शिवाय कोण आतां तो मेळना हांवें संतोशान रावंक शिका जाय हांवें समाधानान रावंक शिका जाय आनी हें साध्य आसा जेन्ना हांव म्हाका खालतो करता हांवच सोंसणीकाय सांबाळटा हांवच मौनपण सांबाळटा हांवच बक्षितां सट्टांचो मोग करता आसतना हांव संतोश बरी रावंक साध्य आसा आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर आमी नदर घालया कसली खंत म्हाका जे जिवितांत संतोश बरीत रावंक सकना त्या वाचपान मुंदरसून आमी आयकलें संतोश बरीत काळजाच्या मनशाक जे वाणकाण रुजता आनी ताणें केल्लें तें ताच्या आंगाक लागता तें आमी हर एकलीं जाणां आसा
जर एक पिड्यांत वळवळच्या व्यक्तीक ताका जिबेक रूच आसना, आमी जाणा आसा, तुमकां ताप येता आसतना पिड्यापिडी जिबेक आमच्या रूच आसना. त्याच प्रमाणे जर मतींत बेजाराय आसा, ना समाधान आसा जाल्यार आमकां कोणाक जेवण तें रुचाना. कितलेंय बरें जेवण हाडून दवर तें रुचाना. तें देखून आमी उडास दवरी जाय. जेवण खाण रुचा जाय जाल्यार वा हांवें भलायके बरीत आसा जाय जाल्यार हांवें संतोश बरीत आसा जाय. आनी हो संतोश मेळचो वस्तू मारिफात वा व्यक्ती मारिफात न्ही, बगार जेजू वरवीं मात्र. उडास दवरया. खरो संतोष आनी समाधान मेळचो जेजू वरवीं मात्र. जर हांव आनी तुमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता ह्या वेळार खरो संतोष आनी समाधान आमी जोडटले. जेजू आमकां विविध रितींनी संदेश दिता. हांवें म्हळें दोळस आमच्या जिवितांत घडच्या विविध घडितां मारिफात जावं पुरो व्यक्ती मारिफात विविध रितींनी संदेश आमकां मेळटा. तो आमी स्विकार केल्ल्या वेळार आनी त्या प्रमाणे जियेल्ल्या वेळार मोगाच्यान खरो संतोश आमी जोडूंक शकतले. तर एक घडीभर जेजूक आमी आयकोवया. सकड आमी दोळे धांपया. आमी जेजूक आयकोवया. जेजू म्हाका कितें संदेश दिता. हांव खंत करनासतना जाल्यार जेजू म्हाका कितें संदेश दिता. एक घडीभर जेजू म्हाका कितें संदेश दिता आमी हर एक दोळे धांपोवन आयकोवया. सांगया, उलय सोम्या, आयकाता तुजो साकोर. सर आमी उबी रावया आनी आमी गावया. सोम्या तुजें उतर जिवीत दिता, जिविता वाट म्हजी उजवाडायता. सोम्या तुझे उतर जिवीत दिता, जिविता वाट म्हजी उजवाडटा. धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बाळगता. जिवीत म्हजें सुफळ करता. परत गावया. सोम्या तुझे उतर जिवीत दिता, जिविता वाट म्हजी उजवाडटा. धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बाळगता. जिवीत म्हजें सुफळ करता. उलय सोम्या उलय, आयकता साकोर तुजो. चलय म्हाका चलय, जावन आसा आसरो म्हजो. उलय सोम्या उलय, आयकता साकोर तुजो. चलय म्हाका चलय, जावन आसा आसरो म्हजो. सोम्या तुजें उतर जिवीत आसर, आत्मीकताची तांबाशीक. कुर्पे जुर्दी तुजे थंय पावास, हादन म्हाका सांबाळव. सोम्या तुजें उतर जिवीत आसर, आत्मीकतान म्हजी तांबाशीक. कुर्पे जुर्दी तुजे थंय पावास, हादन म्हाका सांबाळव. उलय सोम्या उलय, आयकता साकोर तुजो. चलय म्हाका चलय, जावन आसा आसरो म्हजो. उलय सोम्या
थंय म्हाका आसलय जावन आसा आसरो म्हजो. मुगाच्यानो न्ही एक देवाचें उतर आमी आयकोवया. सिराकाच्या पुस्तकांत अध्याय 28 वळू 12. फडकिरो कबरो करतल्याचेर आनी कपटी उतरांच्या मनशाचेर शिराप पडूं, कित्याक तो जायत्यांचें समाधान विबाडटा. तालवारीचे धारीन जायत्यांचो जीव गेला, पूण जिबेन हांचे प्रास 6 जाणांचो जीव काडला. जशें तूं दाखा म्हळ्यार भोंवतणी वोय घालताय, तशें तोंडाचीं दारां खिळींनी बंद कर. जशें तूं तुजें रुपें आनी भांगार थाले मारून भद्र दवरताय, तशें तुज्या उतरां खातीर तागडी आनी वजनाचें फातर कर. तुजे जिबे वरवीं तुवें निसरून पडनाशें आनी तुका दबो धरून बसलेल्याची शिकार जायनाशें सत्राय कर. देवाचें उतर हें, देवाचें उडटकार. सर आमी बसया. मोगाच्यानो आतां आमी नियाळ केल्लो विशय आमी संतोशान आसावंगी वा कंतीन आसावंगी म्हणून. आतां आमी नियाळ करचो विशय आमची जीब कशी आहा म्हणून. आमच्या जिबेंत बरीं उतरां येतात आनी कितले आनी खंयची उतरां येतात? वायट उतरांय येतात. देखून आज म्हज्या तोंडांतल्यान कसलीं उतरां येतात एक घडी पर आमी नियाळ करया. आज कितले आमी हेरा विशयांत बरें उलयता वा कितले आमी हेरा विशयांत वायट उलयता. सगळ्या दिसांत म्हणजे आयचो दीस धरया, सगळ्या दिसांत आमी कितें बरें उलयता, कितलें आमी हेरांची जडती करता, कितलें आमी हेरा विशयांत वायट उलयता आमकां कळीत आसा न्ही. ते देखून थंयसर वाचपान सांगलां, फडकिरो कबरो करतेल्याचेर आनी कपाटी उतरांच्या मनशांचेर शिराप पडूं. फडकिरो कबरो करतेल्यांचेर आनी कपाटी उतरांच्या मनशाचेर शिराप पडूं, कित्याक तो जायत्यांचें समाधान विबाडटा. आज हांव आनी तुमी हेरांचें समाधान विबाडूंक कारण जालें हांगी. आज म्हज्या उतरां मारिफात हेरांच्या दोळ्यांत दुखावें हाडयल्यांगी. आज म्हज्या कठीण उतरां मारिफात हेरांच्या दोळ्यांत हांवें दुकां देंवयल्यांगी. म्हज्या उतरां मारिफात हेरांचें जिवीत हांवें नास केलांगी. ते देखून थंयसर दिलां, तालवारीचे धारीन जायत्यांचो जीव गेला. आमी जाणा आसा तालवारी आसल्यार एकल्या जिवेशी मारल्यार ताचो जीव येता, पूण जिबेन हांचे प्रास 6 जाणांचो जीव काडला. आमी तालवारीन हेरांक मारोना जावं पुरो, पूण आमच्या जिबे मारिफात आमी कितल्या जाणांचो जीव काडला. जीव काडला म्हळ्यार कुडींत न्ही, बगार आमच्या उतरांनी हेरांचो आमी कितलो जीव काडला. देखून आमी सांगणी जाणा आसा. कसली सांगणी? मारल्लो मार तरी जाता, माजवत पूण उलयलें उतर बिलकुल माजवचें ना. जे कितें आमी उलयता तें देखून आमी जागृत आसूंक जाय. जावं पुरो एकलो भाव वा भयण वा आमचो पेलो वा आमच्या शेजारची सुकोवन पडल्यार जावं पुरो, पूण हांवें कितलें नांव पाड गेलां. अस्कत काय म्हज्या पेल्याक, म्हज्या भावाक वा भयणीक, शेजाराच्या मात्र न्ही, अस्कत काय म्हाकाय आसा. आमकां हर एकल्यांक अस्कत काय आसा, हर एकल्यांक उणेंपण आसा. पूण जायते फावटी आमी हेरांची जडती करता, हेरांचे अवगुण मात्र सांगता, उखलून धरता.
कितल्या जाणांक आमी आमच्या उतरांनी दुखयलां. देखून थंयसर आयच्या वाचपान आमी आयकलें, जशें तूं दाखा म्हळ्यार भोंवतणी वय घालताय तशें तोंडाचीं दारां किळेंनी बंद कर. कशें आमच्या जाग्याक फालें आसा, दोरो आसा की तशें आमच्या जिबेकी कालें करीचें, किळेंनी बंद करचें म्हणा. ते देखून आमच्या जिणेचेर नदर गेल्या कितलें बरें आमी उलयता, कितलें वायट आमी उलयता, कितले जाणांची आमी दिसान दीस जडती करता. आमच्या उतरां मारिफात कितल्या जाणांक आमी दुखयलां. आमच्या उतरां मारिफात हेरांचें जिवीत आमी फुलोवंक शकता. आमच्या बऱ्या उतरां मारिफात जावं पुरो आमचे शाबासकेची उतरां मारिफात वा प्रोत्साहाच्या उतरां मारिफात आमी हेरांच्या जिवितांत जायतें बरेंपण करूंक शकता. वा थोडे फावटी कांय आमचो इल्लो हांसो आनी एकल्या जिवितांत बरें जावंक साध्य आसा. व्हडलीं कामां करचें म्हणना, चिंत्या एकलो कश्टोन आसा, बेजारायन आसा, वा चिंत्या एकलो व्यक्ती सुकोन पडला, ताच्या अस्कतकायेक लागून एकलो व्यक्ती सुकोन पडला, कोणूच ताचे कडेन उलयनात, पूण तूं वचून उलयताय म्हणना कांय म्हणना आमी आसा. तसलें उतर अनेकाच्या जिवितांत बदलूंक साध्य करता. पळया मोगाच्या न्हू, आमी हर एक जाणां अशें घडीत सिस्टर राणी मारिया विशांत, त्या समुंदर सिंग म्हळ्यार व्यक्तीन जिवेशी मारलें सिस्टरीक, सकड आमी जाणां अशें घडीत. पूण उपरांत कितें जालें, तिच्या आवयन आनी भयणीन सकड कुटुंबाच्यांनी वचून त्या व्यक्तीक बक्षिलें, ताच्या हाताक राखी बांदलें, कुटुंबाचो सांदो कशें ताका वळखलो. वैगी ताच्या जिवितांत बदलावण आयली. एका काळार कठीणायन आशिल्लो व्यक्ती जर ताका बक्षिनातलें जाल्यार तो उपरांत जैल तातूंत भायर आयिल्लोय तो त्या रागान फारीकपणाच्या चिंतपान जियेत आसलो कोण ना. पूण एक बरें उतर बक्षाणें ताच्या जिवितांत परिवर्तन हाडूंक साध्य जालें. ते देखून मोगाचें न्हू, मनीस आमी हर एकले आसकत, कोणीय भाग्यवंत नात, हर एकले आमी सुकोन पडटा. पूण एकलो व्यक्ती सुकोन पडटा आसतना कितले जाण आमी ताका पातर उडयता, ते जाल्यार ताका आयकुनची कोणीच आसनात. आनी तसल्या व्यक्तीक जर तूं समाधान दिताय, तुजें बरें उतर समाधानाचें उतर आनी एकल्याच्या जिवितांत बदलूंक साध्य आसा, आनी एकल्याचें जिवीत परिवर्तन हाडूंक साध्य आसा. देखून जायते फावटी आमी विरोधूच उलयता. एक व्यक्ती सुकोन पडल्यार ताका आनीकी आमी दुखयता, आनीकी दुखयता आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी. सर आमी दोळे धांपया परत, कोणाक आमी दुखयलां आमच्या उतरांनी. आज आमचीं उतरां कसलीं जावन आसात. हर एक फावटी जावं पुरो पती पत्नी मदें घरांत हर एक फावटी झगडेंत गी ना समाधानाचीं उतरां भायर येतात गी, रागाचींच उतरां भायर येतात गी, वा कांय इल्ले मोगाचीं उतरां येतात. शेजारा वा वाड्यान वा फिरगेजेन जियेत आसतना कांय इल्ले बरीं उतरां म्हणजे तावन येतात गी. म्हाका अन्याय केला जावं पुरो, कोणें म्हजे विरोध केला जावं पुरो, ताचे विशयान म्हाका बरें उलोवंक आज म्हाका साध्य आसा गी. म्हाका अन्याय केल्ल्या व्यक्ती विशयान ती म्हाका बरें उलोवंक म्हाका साध्य आसा गी. नियाळ करया, खंडी साध्य आसा जर जेजूक म्हज्या काळजांत हांव जागो दिता जाल्यार. म्हाका दुखयल्ल्या व्यक्तीक हांव ताच्या विशयान बरें उलोवंक म्हाका साध्य आसा. म्हजें बरें उतर ताचें जिवीत बदलोवंक साध्य आसा. कितलो एक व्यक्ती दुखयता जाल्यारय हांव ताच्या विशयान बरेंच उलयता जाल्यार आनीक ताच्या जिवितांत दुखयल्ल्या व्यक्तीच्या जिवितांत हांव परिवर्तन हाडूंक म्हाका साध्य आसा. तितले हांवें प्रयत्न केल्ले आसा. सकड आमी दोळे धांपया आनी आमच्या जिणया पयणार कितलीं बरीं उतरां उलयलां, कितलें वायट उलयलां, कितल्या जाणांचे कोडी काडल्यात, म्हज्या उतरां वरवीं कितल्या जाणांचें जिवीत हांवें नाश केलां.
जेजूक आमी आयकोवया. ह्या उतरा मारिफात जेजू म्हाका कितें संदेश दिता. सर आमी तिंबी गेलया आनी जेजू लागीं मागया. जेजूक आमी अर्गां दिलीं. आमच्या जिणये पिण्या जाल्ल्या सर बऱ्या घडिता पासत कोडू घडिता पासत जेजूक आमी अर्गां दिलीं. आमच्या उण्यापणाक लागून जेजूक लागीं आमी बोगसाणें मागलें. त्याच प्रमाणे आमी संतोशान आसांव की कंतीन आसांव की म्हणल्यार नियाळ केलो. त्याच प्रमाणे आतां आमची उतरां कसली आसात म्हणल्या विशयानी नियाळ केलो. आनी ह्या वेळार जेजू लागीं आमी मागया. मागया आमी आमचेच पासत. सुरवेर आमी मागया आमचेच पासत. आमची मोत उजवाडाय म्हणून आमी मागया. सगळ्यांची आमची मोत उजवाडावन दी. आमी हर एकलीं एक ना आनी एका रितीन काळोखांत आसा. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक अंधकार म्हणलो आसा. ते 10 देडयांत 5 देडयो बूद नातल्यो. थोडे फावटी आमी बूद नातल्या भशेन. जायते फावटी आमी सकड जाणां आसा म्हूण आमी चिंताव. जायते संगतींनी आमी सोलवताव पडताव. एका रितीच्या काळोखांत आमी जियेताव. आमच्या जिवितांत उजवाडपाकय आमची मोत उजवाडाय म्हणून जेजू लागीं भावार्थान आमी मागया. मागया आमी आमकां एक कालतें काळीज दी म्हूण मागया. सांपुरो म्हणजे ते हंकार आसा, हट आसा, राग आसा, द्वेश आसा, फारीकपण आसा, चिंतना आसात. एक कालतें काळीज म्हणजे ते रस जेजू म्हूण मागया. हांव तूं सारको म्हजें राज हांव सारकें असलेच मनोबन जियेता जाल्यार म्हणजे तें कालतें काळीज रस जेजू म्हूण मागया. मागया आमी सोंसणीकायेचें काळीज म्हणजे तें रस जेजू म्हूण मागया. म्हाका सोंसणीकायेची गरज आसा. जावं बरो पेलो म्हणजे लागीं वायट उलयता आसतना, विरोध उलयता आसतना वा घरांत नासमाधान आसता आसतना मागीर मौनपण सांबाळची गरज आसा. सोंसणीकाय म्हाका जायती गरज आसा. म्हाका राग येता आसतना सोंसणीकाय गरज आसा. एकच पावटी उडी मारनासतना हांवें सोंसणीकाय सांबाळोवंक म्हणजे थंय सोंसणीकायचें काळीज रस जेजू म्हूण मागया. भावार्थान आमी मागया. जर आमी भावार्थान मागता खंडीत जावन आमकां असलें देणें फावो जाता. मागया आमी आमचेच पासून एक भुगसूंचें काळीज रस जेजू म्हूण मागया. जायत्या जाणांनी म्हाका दुख येयलां, अन्याय केला, लुकसाण केला, नांव पाड केलां, म्हाका रड येयलां, म्हज्या दोळ्यांत दुकान दवयल्यांत, म्हाका आज भुगसूंक साध्य ना जालां. जेजू लागीं मागया. एक भुगसूंचें काळीज म्हणजे तें रस जेजू म्हूण मागया. तशेंच जायत्या जाणांक हांवें दुख येयलां, अन्याय केला, म्हणजे उतरां मारिफात, म्हणजे करण्या मारिफात लुकसाण केलां, अन्याय केला, दुख येयलां. हेरांच्या जिवितांत हांवें तांच्या जिवितांत हांवें दुखांक गळयल्यांत. त्या पासून भुगसणें मागचें तसलें कालतें काळीज रस जेजू म्हूण मागया. भुगसणें मागोवंक आनी भुगसणें घेवंक दोनी काळीज कालतें काळीज म्हणजे तें रस जेजू म्हूण मागया. जर हांव ना समाधानान आसा, बेजारायन आसा म्हणजे तें एक संतोश रसचें तसलें चिंताप उद्देशन करून मागया. हर एक दिसा हांव कंटिन्यूस बुडोवन आसा. गरजे भायर हांव कंत करना आसा. गरजे भायर हांव बेजारायन जिवन आसा. हांवें संतोशान आसा अशें, खऱ्या समाधानान आसा अशें हांवें शिकोवंक म्हणजे तें बरें मोत रस, बरें मौन रस जेजू म्हूण मागया. गरजे भायर हांव कश्टवन आसा आनी ह्या कश्टाक हांवूच कारण जावन आसा. गरजे भायर कंत पयस करूंक जेजू लागीं आमी मागया. म्हणजे तोंडान बरीं उतरां येवंकच्या पासून आमी मागया. जायते फावटी हांव वायट उलोवन आसा, खबरो केल्यात, पेल्यांचें नांव हांवें पाड केलां, म्हज्या उतरां मारिफात जायत्यांक हांवें दुख येयलां. म्हणजे तें बरें उतरां अशें मागया. म्हाका अन्याय केल्ल्या विशयांत हांवें बरें उलोवंक म्हणजे तें बरें मौन रस मागया.
म्हाका दुख येयल्यां की तांच्या विशयान ते हांवें बरें उलोवंक म्हणजे थंय बरें मन रस मागया साथ दी जाता जर हांव जेजूक म्हज्या काळजांत स्विकार करता खंडीत जावन साथ दी जाता असाध्य म्हणलें ना हरी एकल्या वचन हांव बरें उलोवंक प्रयत्न कर आनी एकल्याच्या जिवितांत हांवें परिवर्तन हाडूंक म्हाका साध्य आसा बरें उलोवया कोणीय जावं दी जर अस्कत काय देखलो पडला तुज्या उणेपणाक लागून एक पाताका धरला ताच्या विशयान आमी बरें उलोवंक वा वायट खबरो करनासतना रावोंक आमचें तें बरें मन रस मागया आमची उतरां बरीं जावं दी आमची करण्यो बऱ्यो जावं दी मागया आमी आमच्या कुटुंबादारां पासून जर विविध सांवा जोडून आमी हांगासर आयल्या आमच्या कुटुंबाची आसात जावं पुरो कश्टून आसात पिड्यान वळवळून आसात थोड्यांक वावराची भद्रती ना कामाची भद्रती ना असं जाल्यार पासून आमी मागया घरांत भुरगीं आसात युवा जाण आसात सगळ्यां पासून कुटुंबाचे सर सांद्यां पासून आमी मागया आमच्या शेजाऱ्यां पासून मागया घरांत शेजारां आसात वाड्याची आसात भुरग्याची आसात हर एकल्या पासून आमी मागया जेजूक समर्पिया जो कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगला तांचो उडास काडया तांच्या पासून आमी मागया जायते जाण आमचे पासून मागतात तसो तांचो उडास काडया आमचो मोग करची जायती जाणां आसात आमच्या गरजां पावोवची जायती जाणां आसात आमचे थंय बरें म्हूण आशेवची जायती आसात तांचो उडास काडया तांच्या पासून आमी मागया मागया आमी पवित्र सभे पासून देवा दिन जाल्यार आमच्या पापा साहेबा सस्नीक विशय आमी मागया पवित्र सभेक गरज आसो धैर्यादीक मुखेली पापा साहेब आमकां फावो जावन दी म्हूण आमी मागया पवित्र सभा मुंदस नवरूंक मोगाळ सुस्निकाय सो आनी धैर्यादीक पापा आमकां फावो जावन दी म्हूण आमी मागया काश्मीरांत आदल्या हप्त्यान जाल्ले आमी गडीत जाणां आसा जायती जाणां रडोवन आसात जायते जाणांनी तांच्या मोगाच्या व्यक्तीक होगडायला तस जेजू क्रिस्त ह्या कुटुंबाक बुजवण फावो करून मागया आनी जो कोण असलीं कृत्यां केल्लीं आसात अन्याय केल्लें आसा तांची मोत उजवाडो म्हूण मागया जिवितान परिवर्तन येवंक साध्य आसा सावलो आसलो पावल जावलो जाक्यो अन्याय केलो तेन्ना ताच्या जिवितान जेजू आयलो तो बरो जालो तो समुंदर सिंग जिवेशी मारलो उपरांत तो बदललो जेजू लागीं मागया कोणें सकड असलीं कृत्यां केल्लीं आसात तांची मोत उजवाडो म्हणून मागया आज विविध रितींनी कश्टोवन आसात जायती व्यक्ती कश्टोवन आसात आपणाचे कश्ट हेरांक सांगूंक जायनासतना आपणा भितर कश्टोवची जायती आसात आपणा भितर वळवळची जायती आसात कोणूच म्हाका समजना कोणूच म्हाका अर्थ करून खाण घेना म्हणून कश्टोवची जायती आसात तसल्यांचो उडास काडया तांच्या पासून तुमी मागया सगळ्यांक आमी जेजूक समर्पिया सगळ्यांक आमी जेजूक समर्पिया आमकां बरें केल्ल्यांक आमकां वायट केल्ल्यांक सगळ्यांक जेजूक समर्पिया आनी गावया सगळोच जेजू तुका समर्पिता Gesù समर्पिता कुशल सरा
sita Să-dați moc cântacer patiu Tace stăi haugieta Sârvă saudita Sârvă saudita Săblosmaca sărbăndara au să mărpita Sârvă saudita Sârvă saudita Săblosmaca sărbăndara au să mărpita Săblos Jesu să mărpita Tacea paia sărbărta Lauchi cușalai sărb santa Scange somia maca ata Sărvă saudita Sârvă saudita Săblosmaca sărbăndara au să mărpita Sârvă saudita Sârvă saudita Săblosmaca sărbăndara au să mărpita Mogala Jesu Dol purian tu je sangata kas korum tu amka kumo kelapsto mitgar gadi taun din wastaw जे कितें तुवें आमकां संदेश दिलाय तो आमच्या जिवितांत आमी रुथा करूं आमची मोत उजवाडाय सदांच तुका साख सांग जियो तुजो मोग आमी करूं तुजो मोग आमी एकामेक सांगता वांटून घेवंक आमची मोत उजवाडाय सदांच तुजो मोग आमी करूं मोगळा जेजू सदांच तुजे सांगता रावोंक तुका साख सांग तुजे सांगता रावोंक तुका साख सांग आमकां तुजे कृपेन बर तुजो आमी मोग करता हांव जेजू तुझे संगे आमी रावता हांव जेजू तुका आमी वेंगता हांव जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू ओगलाप तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू प्रणिपात तुका सोम्या जेजू जेजूचे बेसांव घेवच्याक आमी गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करुया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सल्वोन वेच्या असत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जा पृथ्वी महिमा सहस्ना सहस्ना एका स्थाळ्यात हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नाबार्ता
प्रार्थूय हे देवा विचित्र सक्रमेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दया आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. दरबारांच्या सर्वेस्वरा तुका आमी वंदिता. महिमा तुजी सदा सदा काळजांत बिनवासा. दरबारांच्या सर्वेस्वरा तुका आमी वंदिता. महिमा तुजी सदा सदा काळजांत बिनवासा. मोगाच्या स्पिरिता सौम्य आमकां एकवटायलाय. दैवी तुझ्या बोळा सौम्याची बी तुला भयता. दरबारांच्या सर्वेस्वरा तुका आमी वंदिता. महिमा तुजी सदा सदा काळजांत बिनवासा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो सालो रे समरी फात देवान आमचेर उतरल्या सर बरेपणा बसत देवाक अर्घां दिवच्याक आमी हांगासर जमल्या. तशेंच विविध तेसां हाडून आमी हांगासर आयल्या. तस सर्वेस्पर देव सालो रे समरी फात आमची सर तेसां जारी करून आमी मागता आसतना आज पवित्र सभा सांजुजे कामेल्यांचो पात्रोन हाचें स्मरण करता. 1955 इसवेन पापा पियूस 12व्यान हें फेस्त आचरण करूंक परवणगी दिल्ली. ताच्या पयलें 1889 इसवेन पापा लियाव 13व्यान विशेश जावन कश्टतेल्यां पासत कामेल्यां पासत ह्या संताक सांजुजेक तांकां समर्पण दिल्लो. सांजुजे आमी जाणा आसा एक नितीवंत मनीस आनी विशेश जावन मौनपण सांबाळलेलो व्यक्ती आनी एक कुटुंबाची जबाबदारी पाळिल्लो व्यक्ती एक सुताराचें काम करून जेजूक आनी मरियमायक आनी हर एका रितीन तांकां सांबाळलेलो व्यक्ती. आज आमी कामेल्यांचें परब आचरण करता आसतना सर कामेल्यां पासत आमी मागया. दिसपडतो ग्रास जोडच्या कामेल्यां पासत आनी आमचो दिसपडतो ग्रास कोणाक फावो जावंक ना तसल्यांचो आमी उडास काडया. तांच्या पासती ह्या मिसालाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान फावो तरेन भेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच आमकां मरयेक सगळ्या आदिदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थूया. परवा 7 तारखेतावन पापा साहेबाची विंसवणेची प्रक्रिया आरंभ जाता. आमकां धैर्य दीक आनी ही पवित्र सभा बऱ्यान फुडें व्हरूंक बरो पापा आमकां फावो जावन दी म्हूण आमी मागया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी राबून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बोल दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान म्हळें आमचेच रुपाचो आनी आमचेच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतरळ्याच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर आनी रानवट मनजातींचेर आनी धरणीर सरतेल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें ताका रचली.
देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमचे आदीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वे वयली सर बीं दितलीं झाडां आनी बियो असलेल्या फळांचे सर रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितलो. आनी सर रानवस मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास असलेल्या सर प्राणियांक, सर्व जिनसांचे तण आनी झाडां खाणा खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपलें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो सवो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणे हातीन घेतिल्लें काम संपयलें. आपणे सगळें काम संपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळे रोसून जातच त्या दिसा ताणें विशेव घेतिल्लो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आमच्या हातां पृथ्वी संसार तुवें रसचे आदी ससना तावन ससना पर्यंत तूंच आमचो देव. आमच्या हाताचो मनशांक तूं परत मातयेक पाटी हाडताय. 1000 वर्सां तुज्या दोळ्या मुखार येवन गेल्या कालच्या दिसा वारातीच्या एका पारा सारकी. आमच्या हाताचो सुफळ कर. आमची दीस मोठवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवा आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. पाटी परतून पळय सर्वेस पोरा केदोळ पर्यान रागा रावताय. तुज्या साकरा
सुरसुरे दिसो आमच्या हातासो सुफळ कर आमच्या हातासो सुफळ कर Alleluia, 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 Alleluia. दिसान दीस आमचो हातभर घेतलेल्या देवा जावंक महिमा आमकां सांबाळ व्हरतलो देव तो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्थ महिमा तुका सोम्या तोवळ जेजू आपल्या माय शहराक पाटी आयलो थंय तांच्या सिनागोगांत ताणें दिल्ली शिकोवण आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणटालो खंय तावन हाका ही जाणवाय आनी असर्यां करची ही पदवी हो सुताराचो पूत न्हय मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय आनी जाकोब जुजे सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय हाचे भयणी सकड आमचे मदें आसात न्हय तर हाका हें सकड खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नाकारलो देखून जेजून तांकां सांगलें प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान सुकाना आपल्या माय गांवांत आनी काशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्या केली नात देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता क्रिस्ततय मुगाळ भावानो आनी भयणीनो येदोळूच प्रस्तावारांत सांगलेल्या प्रमाणे आज पवित्र सभा कामेल्यांचो दीस संभ्रमता आनी हाचो पात्रोन जावन आसा सा जुजे एक सवाल खंयचो वावर वा काम चड मान वा गौरव वा स्थान दितात खंयचो वावर चड मान स्थान गौरव दिता काम संगीत गी तुमच्या लेकार आमच्या लेकार सगळ्या लेकार पुरा काम न्ही आमच्या लेकार सादारण खंयच्या वावराक चड स्थान मान गौरव कोणाक टिचरांक टिचरांक मागीर वेगळी सांगा देवाच्या प्रेरकांक ह्या जगांचो तो वावर न्ही ती सेवा धाकटेरांक तो वावर ह्या जगांचो वावर न्ही ती सेवा मागीर तो काय करतली टिचरांक धाकटेरांक मागीर नर्सांक इंजिनियरांक पळया कोणाक चड पयशे आसात लाखांनी पयशे मेळटात तांचो वावराक स्थान मान गौरव पूण उरल्यांच्या कामाक स्थान मान गौरव ना गी आसा सगळ्यांच्या वावराक स्थान मान आनी गौरव फावत आसलो कित्याक हर एक व्यक्ती त्या त्या कामांत परिणत जोडिल्ले आसतात आमी जाणा आसो एक प्लंबराचें काम करूंक धाकटेराक कळिताय
कळिता सोंग पुरो पूण तें काम तांतू तो व्यक्ती परिणत जोडलेलो आसता. एक गॅरेजीन काम करचो आसा, कार पाड जाल्यार बाईक पाड जाल्यार त्या संगतींत तो व्यक्ती परिणत जोडलेलो आसता. त्याच प्रमाणे हर एक कामां जावं पुरो एक कुली काम करचो जाल्यारय एक सादें काम करचो जाल्यारय चकटांक तें साथ दिना. सगळो दीस सकाळी जावन सांजे पर्यंत कडेन फातर व्हांवोवंक माती व्हांवोवंक तें चकटांक जायना. तांतूच एक परिणत जोडलेलो व्यक्ती आसता. जावं पुरो घर बांदूंक बिल्डिंगां बांदूंक सिमेंटीचें वर्क गारे काम म्हणटा हें सगळ्यांक कळीत ना. मेस्त्रीचें काम त्या त्या कामांत तो व्यक्ती परिणत जोडलेलो आनी हर एका कामाक आमी गौरव दिवंक जाय. परच्या दिसा एक 3-4 हप्त्या पयलीं आमच्या हांव आसल्या बिरगाजेंत थंयसर पब्लीक टॉयलेट हें जालें कितें म्हणटात थंयसर टॉयलेटांत इल्लें उदक जावन ब्लॉक जालां. आतां तसल्या कामाक कोण मेळटात? उडले मनीस येतात की काम करूंक तें नितळ करूंक. इंजिनियर डॉक्टर टिचरां येतात की तें काम करूंक ना न्ही. ताका एक सादो व्यक्ती येता पूण ताकाय गौरव फावो जाय तसलो. कित्याक हर एक काम तें पवित्र. चिंतया हांगासर एक झाडसो नितळ करचो व्यक्ती आमकां मेळना जाल्यार हांगासर कितलें मेळ्ळें आसता. त्याच प्रमाणे त्या देखून मुखार भाव भयणीनो आमी हर एकलीं जाणां आसा हर एका कामाक ते व्यक्ती परिणत आनी तांकां आमी गौरव स्थान मान दिवंक जायत. पूण आयच्या सुवातेन आमी पळयता थंयसर कितें आमी आयकता. सांजूच एक जेजूक सिनागोगांत थंयसर गेल्ल्या वेळार कशें ते वळखतात. हो एक सुताऱ्याचो पूत न्हय गे म्हणटात. म्हळ्यार एका रितीन खीळ जावन पळयता शिवाय त्या कामाक थंयसर ते गौरव दिनात. त्या देखून थंयसर जेजू म्हणटा अशें ताका ताणी नाकारलो. थंयसर आमकां आयकोंक मेळ्ळें अशें ताका ताणी नाकारलो. कोणाक नाकारलो? जेजूक. कित्याक तो एक सुताऱ्याचो पूत, ताची आवय मोरी माय हांगाच आसा. असल्या रितीनी जेजूक ताणी पळयलो शिवाय जेजून केल्लें बरें पळोवन तांकां थंयसर पळोवंक साध्य जावना. पूण जुजेन एक सुताराचो काम केलें जाल्यारय ताणें कुटुंबाची जबाबदारी ताणें कितल्या बऱ्या रितीन अपुर्बायन पळयल्ली म्हणल्यार आमी समजून घेवया. पयल्यान आमी जाणा आसा जुजे विशयान आमी जायतें आयकलां. चडीत आमकां आयकोंक मेळना. मातेवाच्या वांजेलांत आनी लुकाच्या पयल्या आनी दुसऱ्या अध्यायांत आमकां मात्र चड इल्लेशें आमकां सांजुजे विशयान आयकोंक मेळटा. चड ताजे विशयान आमकां कांयच आयकोंक मेळना. पूण आमी एक संगत जाणा आसची कितें जुजे एक नितीवंत मनीस म्हणलें आमकां पवित्र पुस्तकांत थंयसर वाचूंक मेळटा. आतां कोणाक तो व्हडच्या काळार नितीवंत म्हणचें आसलें? आतां जुदेव लोक जो कोण कायदे पाळटात तो व्हडच्या काळार जो कोण कायदे पाळची आसलीं तसल्या व्यक्तीक नितीवंत म्हूण उलोवचें आसलें. आनी जुजेक थंयसर नितीवंत व्यक्ती म्हणून उलयला. म्हणजे सांजुजे हर एक कायदे भोव बऱ्यान पाळटालो. जे कितें कायदे आसले तो व्हडच्या काळार ते सूक्ष्मकायेन तो पाळटालो. त्या देखून जुजे एक नितीवंत मनीस. आज आमच्या जिणेचेर आमी नदर घालया. आज हांव आनी तुमी कितलें नितीवंत रितीन जिवन आसा. कितलें कायदे आमी पाळटा. जावं पुरो आमच्याच पोवी सभेन दिल्ले कायदे आसात वा सरकारान दिल्ले कायदे आसात वा हेर रितीन खंयसर कायदे नियम आसात हांव आनी तुमी कितलें पाळटा. आज हांव एक नितीवंतपणान जिवन सांगी आमचेर नदर घालचे वाजपी. दुसऱ्यान आमी पळयता जुजे विशयान आमकां चडीत आयकोंक मेळना जाल्यारय तो कितें करता? मोरयेक आपाकीर्त येवंक नजो म्हणल्या कारणा खातीर कितें करता? गुप्ती सोडूंक तो चिंता. मोरयेक आपाकीर्त जावंक नजो म्हणून. मोरयेच्या जिवितांत कितें घडलें सारकें जुजेक कळीत नातलें. गाब्रिएल बडो थंयसर कितें दिश्टीक पडलो उपरांत जें कितें सांगलें जुजे कळीत नातलें. त्या देखून जुजे कितें करता? मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक नजो म्हणल्या कारणा खातीर गुप्ती सोडूंक प्रयत्न करता. आज हांव आनी तुमी आमच्या जिणये पयणार कीर्त हाडूंक आमी प्रयत्न करता आनी एकल्याच्या जिवितांत आपाकीर्त हाडूंक आमी कितलें प्रयत्न करता. विशेश जावन हांवें आराधना वेळार म्हळें आमकां मोसोर कोणाचो जावचो चड? आमच्याच
मोगाच्या व्यक्तींचो कितलें कांयलें बरें पण जाता आसतना आमकां चड मोसोर जावचो आमच्या पुताक दुवांक जाता आसतना न्ही बगार भावाच्या भयणीच्या भुरग्यांक बरें जाता आसतना वा आमच्या भुरग्यांक कांयलें सारकें नासल्या वेळार वा हंताक पावनासल्या वेळार आमकां मोसोर जाता आतां थंयसर पळया जुजे आपा किर्त हाडनाशें तो थंयसर मोरयेक राखता सांबाळता आज आमी जायत्या फावटी आमकां कळीत आसून वा कळीत नासतना आमी जायत्या फावटी आपा किर्त हाडलेली आसा आज विशेश जावन आमी आपा किर्त हाडचें एक साहेत जावन आसा माध्यम ह्या माध्यमा मारिफात आमी हरी एकलीं ते फावटी आमी कळीत नासलेल्यो संगती आमी एकाच दिसाणें आनी एकल्याक पाशार करता थोड्यो बऱ्यो नासलेल्यो संगती कळीत नासलेल्यो संगती नांव पाड करची तसल्यो संगती आनी एकल्याक सकयल घालची तसल्यो संगती जर आमकां सारकी ताचे विशयान माहीत ना जाल्यारय आमी आनी एकल्याक समाधान करच्याक आमी बेगीनच पाशार करता आनी अशें आपा किर्त हाडूंक आमी पळयता जावं पुरो आमचेंच मदें थोड्या फावटी बायलो व्यक्तींनी आमचीच व्यक्ती आमकांच आपा किर्त हाडटात आमचीच व्यक्ती बायले व्यक्तींनी थोड्या फावटी आमची थोड्या फावटी कुटुंबादार म्हणटा जावं पुरो थोड्या फावटी फिरग समुदायान जावं पुरो वाड्यान जावं पुरो कोणें नांव पाड करचें आमच्याच व्यक्तींनी देखून आमी असले संगतीक फुडें सरोंक नजो कित्याक आमी जुजेची देख जाय ताणें आपा किर्त हाडूंक पळोवंक ना बगा किर्त हाडूंक पळयली त्या देखून आमच्या जिणे पळयणार आमी पेल्याच्या जिवितांत किर्त हाडूंक आमी कितें प्रयत्न करूंक जाय शिवाय अनेकल्याचें जिवीत सकयल घालूंक आमी पळोवचें न्ही जर उडास दर्या जर आमी अनेकल्याचें जिवीत सकयल घालूंक पळयता वा आपा किर्त हाडटा आमकां एक दीस येतलो म्हणलें उडास दर्या त्या देखून देव पळयता मनीस मनशांक आमी फटोवयेत पूण देवाक आमी कोणाक देवाक आमी फटोवंक साथ दिना म्हणल्यार उडास दवर जाय देखून कोण एकलो व्यक्ती अन्याय करता जाल्यार तो थोड्या वेळाक थोड्या वर्सांक ताची जीक जावंक पुरो पूण ती जीक शाश्वत न्ही उतरांनी जावं पुरो करण्यांनी जावं पुरो आमी अनेकच्या जिवितांत जर आमी अन्याय करता आपा किर्त हाडूंक प्रयत्न करता जाल्यार तसल्यांची जीक जावंक पुरो थोड्या काळाक थोड्या वर्साक पूण ती जीक शाश्वत न्ही तसले व्यक्ती एक दीस ना एक दीस पडटा ते देखून आमी सदांच पेल्याच्या जिवितांत कितें बरें करूंक साध्य आसा तें करचे शिवाय अनेकल्या जिवितांत वायट करचें न्ही ह्या संवसारी कितें बरें करूंक साध्य आसा म्हाका मेळिल्लो वेळ अवकाश वा भलायकी आसता आसतना कितें बरें करूंक साध्य आसा तें आमी करया शिवाय अनेकल्या जिवितांत वायट करून आमी संतोश दवरचो न्ही आनी तो संतोश खरो संतोश न्ही म्हणलें आमी उडास दवरया देखून सांजुजेच्या जिवितांत पळया तो एक जबाबदारी बरीत आसलो व्यक्ती मोरी मागीर आमी जाणा आसा गाब्रिएल दुतान थंयसर जेजूक जल्माचे बाग थंयसर फावो केल्ल्या मारिफा उर्वी ती थंयच बसोंक ना बगार एलिझाबेथाची ती सेवा करूंक वेता बेगीनच ती एलिझाबेथाची सेवा करूंक ती वेता आनी ह्या वेळार जुजे कांय आड येना तूं तुमचे गर्भेस्त आनी परत तुवें थंयसर सेवा दिवपाचें सारकें न्ही म्हण आड येना बगार थंयसर जुजे तिका अवकाश करून दिता आनी एकल्याची सेवा करूंक अवकाश करून दिता तशेंच आमी जाणा आसा आगोस्त चक्रवर्तीन रोमीचें थंयसर सगळें लेखपाक विचारलेल्या वेळार थंयसर जुजे आनी गर्भेस्तीण मोरी बेतलेमांत हांव थंयसर वेतात नजरेताक वेतात नजरेतांत हांव ती बेतलेमाक येतात आनी ह्या वेळार ती भरलेली गर्भेस्तीण आनी ह्या वेळार जुजे सकड जबाबदारी घेता तांकां थंयसर सारकें जागो मेळनासलेल्या वेळार थंयसर सकड जुजे जबाबदारी घेवनचें आमकां पळोवंक मेळटा तेच प्रमाणे दूत येवन थंयसर जुजेक म्हणटा तूं इजिप्ता पलायन कर मोरयेक इजिप्ताक व्हरनोस आनी ह्या वेळार जुजे थंयसर सवाल करना कित्याक असले कश्ट आमी कितें अन्याय केला कितेंच सवाल करना मौनपणान देवाची खुशी तो समजता परत इजिप्तांत पाटी नाजरेताक येवंक सांगता आसतनाय कितेंच थंयसर सवाल करना बदलाक जुजे मौनपणी सकड देवाक विश्वासी जावन जाता खालतो तो रावता आज सांजुजे कामेल्यांच्या पात्रांचें स्मरण करता आसतना कशें जुजे एक नितीवंत मनीस आनी कुटुंबाची जबाबदारी पाळुलो व्यक्ती जावन आसलो गी आमच्या जिण्या पळयणार आमी हर एकले नितीवंत मनीस जावया विशेश जावन आमी हर एकले आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी बऱ्यान पाळया आनी निमाणें मोगाच्यानो आज आमी कामेल्यांचो दीस आमी
आचरण करता आसतना दिसपरते ग्रास जोडच्या हर एकल्या पासून आमी मागया. आज जायतीं जाणां परगांवांत वावर करना आसात आमचे कुटुंबाचे सांदे. थोड्यांक बरें काम आसा जावं पुरो, पूण थोड्यांक सगळ्यांक बरें काम ना परगांवांत जाल्यारय जायतीं जाणां आमची भाव भयणी कश्ट जातात. ते आमच्या पासून वावर करूंक गेल्यात. आमकां हांगासर पयशे धाडून आमी संतोशान आसा अशें थंयसर तीं कश्ट जातात, वावर करतात. तांचो आमी उडास काडया, तांच्या पासून आमी मागया, तांची फोनां येता आसतना आमी मोगान उलोवया. तशेंच दिसपरतो ग्रास नासतना कश्टूंची जायतीं व्यक्ती आसात. तशें जाल्यार आमी उडास काडया. जायते दिसपरतो ग्रास थोड्यांक फावो ना जाला, तांचे शिकपाक लागून आज थोड्यांक कामां ना जाल्यान. ते देखून तशें जाल्यार उडास काडया, तांच्या पासून आमी मागया. खंडीत जावन तांकां आमच्या मागण्या मारिफात आमच्या बाबर्थाक लागून खंडीत जावन जेजू तांकां एक वाट दाखयतालो आनी तांच्या जिवितांत बरो फुडार मेळोवन दी म्हूण आमी मागया. तशेंच जायतीं जाणां दिसपरत्या ग्रासा वरवीं अन्यायान जोडचीं कमोवचीं जायतीं आसात. वावर करतात पूण अन्यायान कामोवचीं आसात. असल्या पासून ती मागया, तांची मोत उजवाडोवन दी म्हण मागया. थोडे फावटी आमी पळयता अन्यायान कामोवन ते उडास तुजे दाळे आमी जो कोण अन्यायान पयशे गळशिता ते उरनात. जो कोण अन्यायान पयशे गळशिता ते पयशे कितेंच उरनात. ते खंयच्यानी वा खंयच्या रितीन ते वेतात. पूण एक व्यक्ती कश्टान एक पयशे गळशिता जाल्यार तो खंडीत जावन ताच्या जिवितांत कश्टाचे पयशाचे ताका अर्थ महत्व वा मोल कळीत आसता. पूण अन्यायान गळशिल्ल्या व्यक्तीक पयशांचो महत्व कळीत आसना. तेच करून जो कोण अन्यायान गळशिता तसल्या पासून ती आमी मागया, तांची मोत उजवाडोवन दी. आनी अशें मोगाच्यानो आज आमी हर एक कामाक आमी गौरव दिवया. थोड्या कामाक पयशे मेळनात. कोणाक पयशे मेळनात? घरांत आमी जाणा आसा स्त्रियो थोडे फावटी सकाळीं जावन संज पर्यंत काम करतात, कुटुंबा पासून तीं वावुरतात, तांकां सांबाळना, पयशे नात देंगी. ते देखून तुमचो वावर पवित्र सगळो दीस सकाळीं जावन सकाळीं ब्रेकफास्ट जावन सांजे नितळ करता म्हणसर घर नितळाय जावं पुरो हर एक काम तुमी घरांत करतात. पूण तुमच्या वावराक पयशे नात तरी की तुमी मोगान तें करतात. तुमच्या वावराकी तो जेजू क्रिस्त आशिर्वादांनी बरोवन मागता हांव. देखून मोगाच्यानो आज आमी हर एकलीं कामेल्यांचो दीस आचरण करच्या वक्ता हर एका कामेल्यां पासून आमी मागया. हर एका वावराक आमी गौरव दिवया, स्थान मान दिवया. आनी अशें तो जेजू क्रिस्त आमचो वावर पवित्र करून दी. आनी आमी हर एकलीं आमी करचो वावर देवाच्या महिमे खातीर जावन दी, शिवाय आमच्या स्वार्था खातीर न्हय म्हणलें आमी उडास दवरया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजूची आशिर्वाद आनी कृपा आमी मागोवन घेवया. Manun gimana
कुर्तांच्या मोगासो कांत्या काळजा मोत्या मोगा तुका आस्पेटोसो. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्रतेच्या देवाक सगळे स्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनीत पंपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षेच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्या स्मरान आमी संवसाराचे सडवणे पासत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सालोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत मारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्त कायेक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजे बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें भोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पितमाचे विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. जराडायजाक लोबो आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणांत बरवसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मुरये देवाचे माये संगाती भगवन दरबत आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानत रक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लभल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. राव जेजू तूं आज मोच्या आत्म्यान मोगान तुज्या दर्यांतून भर म्हाका. मास तुजे सोम्या जिवीत दिता आत्म्याक मोच्या ते पोषण जाता. सेवता जो हेंगण तुजी येता तो तुजे
थंय सदां एकवटान रावता ये जेजू ये तूं मोच्या काळजांत अत्रेकता हांव सोम्या सेवच्याक तुका राव जेजू तूं आज मोच्या आत्म्यान मोगान तुज्या धन्या तूं भर म्हाका तुझे सोम्या आत्मिक पिवण अमर जिवीत म्हाका दिता सोडून जो आत्रेगान हे पिवण सेवता तो तुजे थंय सदां एकवटान रावता ये जेजू ये तूं मोच्या काळजांत अत्रेकता हांव सोम्या सेवच्याक तुका राव जेजू तूं आज मोच्या आत्म्यान मोगान तुज्या धन्या तूं भर म्हाका Sumia, Dania, Dania, Erganduka, Erga. Jesus Mogala, Jesus Dayala, Kertau Stuti Erga. Kertau Stuti Erga. Simbik Patan Tirakli. सर्गाची गेली दैविक देण्याने भरली इतल्या किती देव तुका सोमिया सोमिया धनिया धनिया अर्गा तुका अर्गा जेजू मोगाळा जेजू दयाळा करता स्तुती अर्गा सोमिया सोमिया धनिया धनिया अर्गा तुका अर्गा जेजू मोगाळा जेजू दयाळा करता स्तुती जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी अनीत भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासून कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा भाव भयणीनो तुमकां सोमेस्तांक ह्या नोवेनाच्या कुरपे बरी दिसाचो उजवाड मागता आज ह्या मिसाच्या प्रधान याजक जावन आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटयल्ले मानादीक बापू मेलविल रॉय लोबो फिर्गज याजक बासरूर फिर्गज हाका तुमच्या नांवी आभार मानून घेता देव बरें कर म्हणटा बासरूर फिर्गजीचो पयलो आपल्या मिसामांत पयलो याजक फिर्गज याजक जावन आपले वर्त वावर ते करते आसात वकील वृत्तींत जाल्यारय
फिरगेजीचे सर्व जबाबदारी ते करते आसात. तांच्या वर्त्या मिसांवांत हांव तांकां बरें मागतां. देव तांचेर आशिर्वाद घालूं म्हणून आशेतां. आमच्या संगत आसात मानादीक बाप दाव्या कुशीन बसून आसा. मानादीक बाप एलियास मार्टीस गांवांत ते पांगळाचे प्रस्तुत आंध्र प्रदेशाच्या कार्नूल फिरगे देयसेंत ते वावर करतात. आपल्या फिरगेस घरा सांगता आज यात्रेक पयण करून हांगासर ते आयल्यात. तांकां हांव स्वागत करतां. तांकां हांव बरें मागतां. पाद्रापाच्या उजव्याक आसात मानादीक बाप फ्रेडरीक गांवांत आमच्या स्कारकोळ लागसराचे दिल्ली दिएसेजी खातीर वावर करचे पूण प्रस्तूत आतां अमेरिकाच्या वर्जिनिया म्हणल्या दिएसेजींत वर्त्या रितीन ते काम करनासात. थंयसर एका स्टेट युनिवर्सिटीन दिसान दीस म्हणल्या बरी अधिक रितीन कातोलीक युवा जण कातोलीक भाव थंयसर भाव भयणी येतात. तांकां दिसपडते मागणें करचें, वांजेल राजार करचें, कावन्सिलींग करचें, कुमसार करचें, वर्ती जबाबदारी ते करते आसात. जायते युवा जण थंयसर येतात. सिंधीच्या बुधवारा हजारांनी युवाक थंयसर आयिल्ले म्हणटा पाद्राप. देखून वर्ते मिसांव ते करते आसात. सांत लोरेसाचे वर्ते भक्तीकी ते जावन आसात. तांची भयण सदांच ब्रेस्तरां म्हणल्या बरी हांगासर ती येता आसा. देखून आज पाद्रापाकी ह्या दोगांय पाद्रापांक हांव बरें मागतां. देव तांचेर तांच्या मिसांवाचेर आशिर्वाद करूं म्हूण मागतां. तशेंच आनेक पाद्राप हांगासर आसा. नॉर्थांत दिएसेजी खातीर वावर करून प्रस्तूत आपलींच सेवा करचो मानादीक बाप बेजील ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताचेंय मिसांव बरें जावं दी म्हणून हांव मागतां. आयच्या तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा आमी तुका दिन मागतां. हांगासर ह्या पवित्र तळार सान लोरेसाचे यात्रेक आशे घेवन मागोवंक आयल्यान तांच्या मागिल्ल्या उपकारा खातीर जेवणाचे प्रायोजक जेवणाचे वंतिगे मुर्दोम पिर्जेन देवनो तांची मागणी ह्या मुखांतर भासयल्यान सान लोरेस बापा तुज्या दिनवासच्या कृपेन तांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या दिसपडत्या ग्रासाचेर आशिर्वाद घाल. तांची मागणी आशा यात्रेक तुजे ते पावों दी आनी तांच्या कुटुंबाक बेसांव लाभों दी. ह्या वातीचो उजवाड तांच्या घरांत उजवाड फांकूंक आनी सर्तरसो काळोख पयस करूं म्हूण मागतां. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां रेन्स्टन डेसा USA, रेन्स्टन डेसा USA, जॉयलन टेलिस कार्कळ, जॉयलन टेलिस कार्कळ, कॅलन फ्रीडा वाज बोंदेल, कॅलन फ्रीडा वाज बोंदेल, विलोना मेंडोन्सा मियार, विलोना मेंडोन्सा मियार, जानेट मोंतेरो बेंगलोर, जानेट मोंतेरो बेंगलोर, लीना कैथरीन सिक्वेरा कुंटल नगर, लीना कैथरीन सिक्वेरा कुंटल नगर, डेजी जॉयस डिसोजा मुल्की, डेजी जॉयस डिसोजा मुल्की, अरुण मतायस बेंगलोर, अरुण मतायस बेंगलोर, लिडविन डिसोजा मैंगलोर, लिडविन डिसोजा मैंगलोर, शोभा टॉनी सिक्वेरा मूडबिद्री, शोभा टॉनी सिक्वेरा मूडबिद्री, प्रिया डिसोजा बेड़ा, प्रिया डिसोजा बेड़ा, एल्डन लीना पिंटो अजेकार, एल्ड्रिन लीना पिंटो अजेकार, मोविन डिसोजा कुलशेखर, मोविन डिसोजा कुलशेखर, नावनका बैदाळिये, निशा रॉड्रिगस शंकरपुरा, निशा रॉड्रिगस शंकरपुरा. आयची मुर्दोमू वेन्सन जॉयविन मिनेजेस नारावी, वेन्सन जॉयविन मिनेजेस नारावी, वेनिशा जॉयलन मिनेजेस नारावी,
Vinisha Joel and Meneges Naravi, George Juliet D'Souza Panjottu, George Juliet D'Souza Panjottu, Benedicta Noronna Baidal A, Benedicta Noronna Baidal A, Ligori and Rita D'Souza Nakre, Ligori and Rita D'Souza Nakre, Helvin Matthias and family Dupada Katte, Helvin Matthias and family Dupada Katte. जर कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्वीकार करीत. Patrum saloresa, naman करताव आमी तुका, पावतू राखण्याच्या सर्वाच्या, सलय वाटेन क्रिसायाच्या. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. ये जैते बन मार्तिरा सांत लोरेसा. तरण्या पॅरिस ओळख खातीर कठीण कसू संजीव दिल्या. आयक आमचे घालते मागणे. वर्त्या पातळीन आमी तुजे सरशेन आयल्या. जीव भवार्थ तीर बरवसो. देवासानी आमच्या पेलासो खरो मोग आमकां जोंदी. आमच्या बेसान सरी जाव. निस्कळपण आमचे थंय परजळ शेंकर. आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखय शेंकर. दुबळ्या दोत्यांक पिडेशेंक आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाण आमी पावा शेंकर. अनबावर्त्यांक आनी बावर्त्यांक शोडल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सरगर्जांनी आमकां पाव प्रत्येक जावं. रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासत अर्गां दितात. बरें घर फावो केल्ल्या पासत अर्गां दितात. बरी भलायकी फावो केल्ल्या पासत अर्गां दितात. दोळ्यांची दीस लाभल्या पासत चेड्या भुरग्याचे आनी चलया भुरग्याचे देणे लाभल्या खातीर अर्गां दितात. बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासत बरें काम फावो केल्ल्या पासत वर्टिगो समस्या गूण जाल्ल्या पासत तकली फटाफट गूण जाल्ल्या पासत बांयत बरें उदक मेळिल्ल्या पासत जायतीं जाणां मेळिल्ल्या उपकारा पासत अर्गां दितात. अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या. आराधन तुका सुम्या जेजू. आराधन तुका. अर्चिता तुका सुम्या जेजू. जय जय तुका सुम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सर आमची त्या सवा आमची इरादेव सान लोरेसा मरिफा देवाक भेटोवया. 73 जाणांक कुटुंबांत समाधान शांती मेळोंक, 130 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक, 30 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक, 22 जाणांक भुरग्यांचे देणे लाभोंक, 40 जाणांक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोंक, 50 भुरग्यांनी परिक्षेन पास जावंक, 13 जाणां भुरग्यांक राग हट पयस जावंक, सान लोरेसाच्या मजतीन 20 जाणां बरी विजा मेळोंक, 30 जाणांक बरें काम मेळोंक, 22 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळोंक, 23 जाणांक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक, 25 जाणांच्या मोतीक समाधान मेळोंक, 30 जाणांचे घर समस्ये पर्यार जावंक, 15 जाणांक बरो जागो घर मेळोंक, 14 जाणांक घर जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक, 11 जाणांचे रीण फारीक जावंक, 14 जाणांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक, 8 जाणांनी वायट चिन्नां तावन पयस रावंक, 13 जाणांक आमाल पिवणे तावन सुटका मेळोंक, 11 जाणांचे बिझनस बऱ्यान जावंक, 14 जाणांचे आर्थीक समस्ये पर्याय जावंक, 16 जाणांक कामांत बढती बरो सांबाळ मेळोंक, 8 जाणांच्या कुटुंबांत मोगाचो स्पिरीट वाळून येवंक, 18 जाणांचे चिंतिल्लें काम जावंक, 10 जाणांनी कोर्टांत आसले केसीन जीक मेळोंक, 6 जाणांचे मन परिवर्तन जावंक, 4 जाणांक बऱ्या युनिवर्सिटीन सीट मेळोंक, एकल्याची गाडी सेल जावंक, 7 जाणांचे बेंबिरांत पयस जावंक, 12 जाणांक बरी न्हीद पडोंक, एकल्याचे गाडयेक लायसन्स मेळोंक, 10 जाणांचे पॉयंट बऱ्यान जावंक, 17 जाणांचे बरो फुडार मेळोंक, 7 जाणांक बांयत बरें उदक मेळोंक, 2 जाणांक भाड्याचें घर मेळोंक, एकल्याचे चोरी जाल्लें भांगार मेळोंक, 10 जाणांची शेळी कोंकली ताप
30 आनी 3 जाणांचो हात पांयांचो गांठी दूख, 20 जाणांचे सर कुडीची पिडा, 7 जाणांची कॅन्सर पिडा, 2 जाणांचे लिव्हराचे समस्यो, एकल्याचे किडनीची पिडा, 15 जाणांची एलर्जीक पिडा गूण जावंक, 13 जाणांक दोळ्यांची दिश्ट मेळोंक, 5 जाणांचे ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक, 13 जाणांची मुलाव्याधी पिडा, 8 जाणांची शिरांची पिडा, 13 जाणांची पोटाची दूख, 9 जाणांची तकली पडापड, 12 जाणांची उस्मोड गूण जावंक, पयल्या ग्रेडीर आशिल्ले किडनी फंक्शन नॉर्मल जावंक, क्रिएटिन नॉर्मल जावंक, 5 जाणांची युरिनाची पिडा, 5 जाणांची पिड्साची पिडा, 5 जाणांची मतीची पिडा, 2 जाणांचे तोंडांतले पड गूण जावंक, 9 जाणांची पेंगटाची दूख गूण जावंक, 13 जाणांची कानाची दूख गूण जावंक, 6 जाणांची हार्टाची दूख गूण जावंक, एकल्याची उगूर सुत्तू, 4 जाणांचे मायग्रेन, 4 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावचे खातीर मागया. प्रत्येक तेसा हांव बसत मागतात. एकल्याक सर्पसुत्तू जाल्लें चड जालां तें गूण जावंक, एकल्याक जॉयंटीस जालां तें गूण जावंक, त्या भुरग्यांची ADHD आनी तशेंच वर्टिगो ऑटिझम पिडा गूण जावंक, एका भावाक सैरीक मेळोंक, एका भुरग्याच्या उजव्या हाताक बळ मेळोंक, एका भावाची भलायकी बेगीच बरी जावंक, ताच्या पांयांक बळ मेळोंक, एका भयणीची पोट दूख आनी गूण जावंक, PUCंत शिकच्या एका चेड्याचें हट उणें जावंक, ताणें बऱ्यान शिकूंक, एका कुटुंबाच्या सान्यान एकवटान जियोंक, रवीच्या पांयांक संपूर्ण तरान बळ मेळोंक ताका सोलोंक जावचे खातीर मागया. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮೂಲಕ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಬಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು, ನಮ್ಮ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಗುಣವಾಗಲು, ಎಲ್ಲ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲಿ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ತಮ್ಮ ದಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ वरವನ್ನು सुरिसलागलेंदू ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. आमच्या गरजा बसत मागताना विशेष तरेन आमी मागया. पापाची विंचवणेची प्रक्रिया ह्या थोड्याच दिसांनी आराम जाता ती अपुर्बायेन जावन सगळ्या कार्डिनाली सांगाता मेळोवन बापाच्या विशेष कृपेन, जेजू क्रिस्ताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन पवत असलो पापसाहेब आमकां मेळच्या खातीर ह्या बजिलिकाच्या तर्फेन सांत लोरेन्साची मजत मागोवन आमी मागया. आम्हा समेस्तच्या गरजां खातीर आतां मागया, गीत गावया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी श्रेष्ठांचणी जिवन बागी मरण मरण सरकार तुझे संगता सस्ता देवा कोगळसूंचे भाग आमकां समेस्तां कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. San Lorenzo Martira, ama pasat vinati कर. ख्रिस्ताच्या बसण्यात आमी वचूंक शकतात. प्रार्थुया.
सर पदवेधरा देवा भाग्यवंत लॉरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचे जैतवाराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवशें कर म्हण लालेर मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर आमच्या पिडेस्त बावंडा खातीर मागया. जेजू दैवीक वयजांचो वयज तो आमकां गूण करता. ह्या पवित्र थळार विशेष रितीन देवान विसरून काडलेल्या जाग्यार जायती आशिर्वादां कुरपा वाडल्या. सांत लॉरेन्साच्या मजतीन जायतें बरेंपण जालां. जेजू वर्त वयज आमची सोमेस्तांची पिडा शिडा गूण करूं दी. सांत लॉरेन्स आमचे खातीर मागों दी. आमच्या आत्म्याचे गाय तोपे कों दी. आमच्या कुडी आत्म्याक भलायकेनी घटायक मेळों दी. आमच्या मतीक समाधान शांती मेळों दी. कोणा पासत आमी मागता, कोणा पासत आमी मागोंक आयल्या. मागा तुमचे पासत, हेरां पासत, बगल्या नासलेल्या पासत, हे विक्षण करतल्या पासत, हांगासरच्या हर एकल्या भाव भयणी पासत मागया. एक ना अनेक रितीन आमी पिडेंत कसतात. नाना रितीच्या पिडेंत आमी आसां, बंदडेंत आसां, बांदपाचो आसां. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी बरें जावं. सांत लॉरेन्स आमचे खातीर मागता आसतना आतां विशेष मागण्या खातीर प्रधान याजक आतां विशेष रितीन मागतलो. सोम्याचे नावी आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे सरशीन पावोवन दी. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्व पदवेधरांनी ससन देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या अगणीत खाकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सांत लॉरेन्साच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळी दोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताची शिकवण्यांनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची. खरी भक्तिवंत जावन जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे राव आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळो. तुमचे मुखल्यांत तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या पाटल्यांत तो राव आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सपदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदां काळ रावो. उबे रावया. देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया. म्हळ्यार जेजू आमी मागता ह्या घडये तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. तुमची पातकां बोगसतना तुमच्या कुडीक बरी भलायकी मेळटली ह्या विश्वासान आमी मागता. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं सर आमच्या पातकांचे बोगसणे मेळों दी. ह्या पवित्र तेलान मागल्या मारिफात बावडतान मागिल्ल्या मारिफात हर एकली बरी जावं दी म्हणून आमी मागता. पवित्र आत्म्याची गीत आमी गावया. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये. आमचे तू देवोन ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये. आमचे तू देवोन ये. कुटमांजी कामी माया मोगा
मागता लाभय तुझी कृपा कुटुंबां जियेम कामी माया मोगान लालेवन मागता लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये वावरून दैवीक शेतान निस्वार्थ पोलान तेलाय आमकां आज जेजूच्या मोगान वावरून दैवीक शेतान निस्वार्थ पोलान तेलाय आमकां आज जेजूच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये एक पोटम सो सदा स्वाडय सडय पवित्र सभा बांधूंक आदार लाभय एक पोटम सो सदा स्वाडय सडय पवित्र सभा बांधूंक आदार लाभय आदार तुजो लाभय पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पुरुषा लॉरेन्सरे नಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಮುಗಾಳ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೆ ಅಂಗಾರ್ मोरी आशीर्वाद दिवांका जेजूच्या पवित्र काळजा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा भगवंत कृष्णाचे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.